हालेलुया 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 हाले हात दुबार समयाची स्तुती करूया पवित्र आत्म्याची मदत मागा हालेलुया जब का विशुद्ध करू दी कृपेच्या देसानीवरून मागे हालेलुया 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 गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका समियान जेजू अर्गान तुका समियान गुलाब तुका समियान जेजू आराधन तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord हालेलुया अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 बसूया मगच्या भाव बहिणीनो या कलमाडीच्या देव तेंपलाक थोडो वेळ सोम्या संगी गुरसूंक देवाचे उतर आयकूंक ह्या मुखांतर आमच्या जिवितांत देवाची बेसांवां जुळोवंक तुमी हांगासर आयल्यात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी प्रते रितीन खंयच्या काळार आसा प्राजितसो काळ आनी एक उतरान सांगचें जाल्यार करिस्माचो काळ हो काळ कसलो काळ कसलो काळ करिस्माचो काळ वय गे प्राजिताचो काळ हाका आमी प्रते रितीन कितें म्हण आपयता कसलो काळ म्हण आपयता कुरपेचो काळ व्हेरी गूड कुरपेचो काळ कुरपा म्हळ्यार कितें देवान आमकां दिवचें एक विशेष बेसांव विशेष आशिर्वाद कुरपा वय गे सक्रामेंता मुखांतर ती आमकां मेळटा पूण ह्या काळार प्रत्येक रितीन सडीत मापान आमकां मेळटा कशी आमकां मेळटा कितें केल्ले वरवीं आमकां मेळटा कितें म्हणी पातक रडोवन जिनी बदलिल्ले वरवीं व्हेरी गूड मागीर मागण्या मुखांतर व्हेरी गूड दोन संगती मागीर दान धर्म केल्ल्या मुखांतर व्हेरी गूड मागीर उपास आमी केल्ल्या मुखांतर मागीर एक म्हळ्यार पातक रडोवन जिणी बदलले मारिफात मागीर एक दान धर्म केल्ल्या मारिफात मागणे केल्ल्या मारिफात मागीर उपास केल्ल्या मारिफात मागीर बोगसाणे व्हेरी गूड उडास दोरा पांच संगती जाल्यो बोगसाणे मागीर बऱ्यो कोरण्यो व्हेरी गूड मागीर सो जाले मागीर देवाचें उतर वाचून नियाळचें ओके बऱ्यो कोरण्यो पुरो तांदूत आयल्यो पिडेस्तांची भेट तें पुरो मागीर आनी दंडवण्याच्यो कोरण्यो जेजूचे कश्ट
मरण नियाळचे कुर्सा वाट करना या काळार हा करना गे उगो होतात करना गे हां उलयजे तुम्ही मुजे लागी हांवें तूं उलयल्यार तें बरें जायना हांवें तूं उलयल्यार ओ बडा 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 करने थोड्यांक बरें जाता गोड तोकूंक तुमी इल्लें उलयल्यार हांव इल्लें उलयल्यार न्ही गे तुमी एकामेकांनी मुजे लागी उलयचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांव उलयल्लें आयकता गी समजता गी कोणा समजोना वयर गेला सगळ्यांक समजता आतां तुमी सांगले प्राजीत असो काळ कुरपेसो काळ कुरपा कशी मेळटा एक आतां म्हाका 8 सांगल्यो तुमी 8 सांगिजे एक हा पातक रडोवची न्ही बदलल्या मारिफात वो तो काळ ऐन काळ कसलो काळ पातक रोडसो काळ देखून जेजू पवित्र स्नान काण घेवन स्नानीक जुवांव लागचें जॉर्दान न्हंयेंतल्यान वयर येताना ताणें म्हणलें कितें म्हणलें तुमची पातकीची न्ही बदला बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य आ व्हडल्यान सांगिजे लागीं पावलां कितें म्हणलें जेजून तुमची पातकीची न्ही बदला सांगा बरी खबर सतमाना म्हणनाका हांवें सांगलें बरी सांगा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां कोणें म्हणलें जेजून म्हणें पळया कोणाक म्हळें आ कोणाक म्हणें तूं आसली गी ती कोणाक म्हणें लोकांक म्हणे परजेक म्हणे थंयसर जमो जाल्ल्या सगळ्या परजेक म्हणे तुमची पातकेची न्ही बडा सांडा तेन्ना ताचे पयलो आयलो एकलो आसा कोण तो स्नानीक जुवांव कोण जुवांव आ हां स्नानीक जुवांव बाप्पूनी कळ्ळें गे हांगा एकलो जुवांव तो न्ही स्नानीक जुवांव जेजूची वाट तयार करूंक आयलो कितें म्हणटा तुमची पातकीची न्ही रडा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां आनी तो म्हणटा हो तो ऐन वेळ पातक रोडसो परिवर्तन जावचो तो वेळ कसलो वेळ हो तो ऐन वेळ पातक रोडसो परिवर्तन जावचो तो वेळ देखून तो मुंदारसून म्हणटा कितें म्हणटा धन्यान दानी कितें करूं सुरू केल्यांत आसडूंक सुरू केल्यांत आसडूंक वता तुमकां हा आसडूंक वता काल्यां आसोडटात तुमी आतां कितले जाण आसोडटात आतां बरें गेला आतां आसोडचीं आतां आसोडचीं पूण आतां आसोडचीं आतां बरें गेला आतां आसोडचीं आतां म्हळ्यार हांगा न्ही घरांनी 1 2 3 4 5 6 आसोडून गोत्ता आसलें आतां बरें गेला कितले जाण आसोडला येदोळ व्हेरी गूड थोड्यांक आसोडचें म्हळ्यार गोत्तुना न्ही गे न्ही गोत्तुना थोड्यांक गोत्तुना न्ही कितले जाणांक गोत्तुना आतां बरें गेला आसोडचें म्हळ्यार काल्यां गोत्तुना ही पोर अमेरिकान जल्मल्लीं तें आसोडूंक गोत्तुना आमी पोर हांगाच जल्मले आसोडचें कितें आ काल्यां पोर आसोडटात सांगा तांदूळ गंव भात मिरी दानी मागीर नारळ सुट्टा ते रे आ मोगू दानी पुरा सुटचे न्ही गे एक तोड पेन तांदूळ बाये आसून काड कोंकणी न्ही गे
तुझ्या नवऱ्याच्या गुस्तार बाये लोणीयेन का गो नी बाये आपण म्हण गो राणी नाही गे एक तोडपे तांदूळ आसून काढ गो कुंडो तुझ्या नवऱ्याच्या गुस्तार बाये लोणयेन का गो उंडो आसूडचे आणि आसूडताना कितें जाता बाता सोडता आमी न्ही गे बात वाऱ्या दिता न्ही पळय गे उडपी तेणे बात आसा की ना आसा ते वाऱ्या दिवंक आसा वाऱ्या दिल्या उपरांत तांदूळ पोल जल्ल बरो आसता न्ही गे आं पोर जल्ल बरो आसता त्या सोडता आमी आनी बरें बात आमी जमा करता पोल आसून भायर उडयता न्ही गे तशेंच दोनी आसडूंक सुडूं करता खंयच्यांत तुमी खंयच्यान सोडचे आ तडप्यान आं तडप्यान न्ही गे सूप म्हणटात थोडे सूप न्हय सूप म्हणटात न्हू थोड्यांनी म्हणचे सूप धाकटे बिडी बांदचे ते न्ही गे बिडी बांदचे म्हळें तांदूळ कोले बिडयेचो पिठो दवरचे तडपें ओडलें आसूडचें थोडे पटापटा करतात न्ही गे पटापटा बडी आं आनी आसूडटाना नाका जाल्ले सगळे भायर उडयतात बरें आसलें सगळें तुप्यांनी भरतात ओ तो काळ करेजमाचो काळ आसूडचो काळ आसूडचो कोण आसूडता कोण देव आसूडता बरें आनी वायट आसूडता बरें तुप्यांनी भरता वायट खान उडयता आनी मुंदारसून तो म्हणटा जुआंव बावतेस्त रुखाक कुराड मारन जाल्या कुराड मारन जाल्या रूख पळयल्या तुमी हा रूख कातरतना पळयलें कशें कातरतात गोत्ताय कशें आतां मिशिनांत कर्र दवरल्यार बरोबर कुडके जाता न्ही गे पयलें तशें नासलें पयलें कातरचें कशें आहलें आ कुराडीन कातरचें पयलें आडमुरी दवरताले आडमुरी आसली न्ही गे आडमुरयेन कोरोंत आसलो गरगास तांदूळ कातरचे आसले मागीर कुराडीन कातरचे आसले कुराड कातरन जाला सगळो रूख न्ही गे आतां पडोवंक मात्र बाकी आसा केन्ने पडटा गोतू ना कोणाचेर पडटा गोतू ना देखून हो रूख पडोवंक जाला रुगाक कुराड मान जाल्या हो काळ येवन जाला देवाची जजमेंट झडती सुरू जाल्या आसडूंक सुरू केला बरें केल्लो बऱ्या सुवाते पडटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पातक रडोवन जिणी परिवर्तन करचो काळ पातक रडोवन जिणी परिवर्तन करचो काळ न्ही गे हांगासर आमी कितलीं जाणां आसा मस्त जाणां आसा न्ही गे कितले वर्सां जावन आमी आसा ह्या संवसारांत थोडीं 80 थोडीं 500 थोडीं 50 60 30 न्ही गे कितले करिश्माचे काळ गेले कितले गेले कितले गेले थोड्यांक 50 गेले थोड्यांक 60 गेले थोड्यांक 70 गेले थोड्यांक 500 गेले थोड्यांक 80 गेले न्ही गे पळय गे जिणी परिवर्तन जाल्या गी कितल्यो रित्यो केल्यो कितले बडी कुमसार जाल्या हांव नाई बाला डोंकू सिंजीच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालतना एक निचेव देवा माथ्याक फुलां माळची ना देवा बिडी सोरो पिवचो ना देवा काड काडचो ना देवा ब्रश करचो ना आनी थोडो न्हांवचो ना दुकरां मांस कुंकडां मांस खंयचें मांस खावचो ना मांस मासली खावचो ना पुरा करचो ना शुक्रारा बुधवारा उपास सगळें करतलो करेजमाचो काळ भोव बऱ्या नाचाण करतलो न्ही एक शुक्रार गेलो अब्बा आणखी 4 शुक्रार आसात 2 शुक्रार गेले अब्बा आणखी 3 शुक्रार आसात 3 शुक्रार गेले अब्बा आणखी 2 शुक्रार आसात पोटांत मिळबिळी जाता 4 शुक्रार गेले अब्बा आनी 1 शुक्रार बाकी उरला देवा
निमाणो शुक्रार आयलो अब्बा देवा जालें निमाणो शुक्रार जाल्लेंच आलेलोच्या सनवारा न्ही मार्केटीक गेल्यांत 5 किलो दुकरा मास म्हळ्यार 5 हप्ते खावना न्ही 2 बटली सोरो न्ही 2 पॅकेट सिगरेट न्ही पुरा खाण गेले आलेलोच्या रातीचे मीस जालें सुरू बॅटींग कळ्ळें एका 40 दिसांचें 40 घंट्यांनी खतम कितें फायदो ती दंडवणी न्ही जिणी परिवर्तन केदळा कोण गेकलो म्हाका म्हणटालो फादर तुमी मस्त रेतीर दितात मस्त मिसां सांगतात पुरा करतात कितलें परिवर्तन जाल्यात फादर सांगा म्हाका म्हणालो हांवें म्हळें परिवर्तन कितलें जाल्यार म्हाका गोतू ना म्हजे प्रयत्न करचे हांवें केला न्ही गोड्याक उदका सरशी व्हेलां पियोवचें पियनासतना सोडचें ताका सोडुल्लें ताच्या तोंडान उतू म्हाका जाता सोमयांनी देवाचें उतर प्रगट केलें सर्गीचें राज घेतलेल्यानी घेतलें परिवर्तन जालें जायनातल्यानी जावना कांय करूंक जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी रेतीरेक आयल्या कांय तरी बदलावण जायचें ना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून जिणी परिवर्तन पातक रडोवन जिणी परिवर्तन करची गरज ह्या काळात दुसरें कितें म्हळें तुमी गेले उडासत गेले 8 सांगिचे 8 सांगला तुमी सुरू मागणे हो तो काळ मागणे असो ह्या काळार कितले दीस आहात कोण निवले ना न्हू 40 days 40 दीस आसा 40 दीस ही मागण्याचे दीस कितें उरल्या दिसांनी मागनात की तुमी वर्सां मदें कित्याक म्हळ्यार हो काळ मागण्याकच म्हणून सपरेट दवरला ह्या काळान चड मागण्याक गुमान दितात कित्याक म्हळ्यार उरल्या दिसांनी उरल्या काळार उरल्या दिसांनी काजार आसता रोस आसतात मागणे फंक्शन आसतात थोडे फावटी मागणे म्हणूंक जायना ह्या काळार कांय ना फकत कुर्सवाट मीस रजार मागणे न्ही दिसपडटें काम सोडल्यार दुसऱ्या काळें आसा देखून मागनातल्या मनशांनी ह्या काळार मागोवंक जाय मागा आनी तुमी मागा आनी तुमी घेतल्यात मागसी तुमी हो काळ सोडून उरल्या काळार कोणा लागीं मागतात सगळ्या लागीं मागता संवसारांत न्ही आमी मागून तूं आसचे मनीस आमी मागून दीस काडचे मनीस आमी सगळे म्हळ्यार पाद्र्या मात न्ही तुमी सगळां आमी मागनासतना खंय रावना आंगडी गेल्यार सामान मागता हॉटलाक गेल्यार खाण मागता बेकऱ्याक गेल्यार खाण मागता बसा गेल्यार टिकेट मागता वय की न्ही आमी खंय गेल्यार मासली मार्केटी गेल्यार मासली मागता आमी मागल्यार मात दितात ते वचून उगत रावल्यार गेल्यार मारला म्हणून घाल वय की न्ही मागचे ते दाळा मात दितात आंगडी बागल्यार वचून हे म्हळ्यार गेल्यार जाता मारलं म्हणून घाल इल्लेशें मागचे देखून चितून म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात भिकाऱ्यांनी मात मागचे न्ही पयशे नासलेल्यान मागचे न्ही मागचे सगळ्यांनी हर एकल्याक तुजे लागीं कितें ना तें हेरा लागीं आसा तें मागचें तुजे लागीं सामान ना देखून आंगडी येताय सामान मागताय तुजे लागीं मासली ना देखून मासली मार्केट मासली मागताय तुजे लागीं पयणाक वचून टिकेट ना देखून टिकेट मागताय वय पयशे तुजेर आसात पूण तुवें मागल्या शिवाय तुका खंयचेंच मेळना देखून तुवें मागोवंक जाय देखून हर वर्सभर आमी हेरा मनशां लागीं मागता पूण ह्या काळार आमी देवा लागीं मागोवंक जाय देवा लागीं कितें मागचें आमी कितें मागचें देवा लागीं कितें मागता तुमी देवा लागीं तुमी उलयना न्ही तेंच प्रॉब्लेम म्हाका समाधान व्हेरी गूड मनीस कितें दिवंक शकना बळे संवसार कितें दिवंक शकना बळे तें देव दिता तें मात्र मागोवंक जाय पयशे मागोन वचो देवा लागीं कळ्ळें आस्त मागोन वचो भांगार मागोन वचो दुडू मागोन वचो देवा हांवें व्हडली लॉटरी टिकेट काडल्या म्हाका उठा शंकर 4 करोड म्हूण मागोन वचो ते पुरो संवसार दिता मनीस दिता कोणी दिता पूण देवान दिवचें संवसार कितें दिवंक शकना कळ्ळें देखून देव म्हणटा सोमी म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना तें मागा समाधान
कळ्ळें की समाधान बघा आमकां काय कालें जाय समाधान आसा जाल्यार सगळें नीस पेज पियेल्यारी समाधानात बरी न्हीद पडटा न्ही गे नीस पेज पियेल्यारी समाधान आसा जाल्यार बरी न्हीद पडटा बरी भलायकी उरता समाधानांत ना मस्त खावंक आसा काताय हातूं मस्त आसा दंदिरवें पुंजोन दवरलेलें समाधान ना जाल्यार तें कित्याक तें कांय उपकारता तुका कांय उपकार ना कितले भांगार विकून समाधान मोला काडूंक जायना कितले करोड रुपया आसल्यार समाधान मोला काडूंक जायना म्हटलें की एवढें आसतोरीचें समाधान तें देवा लागीं आसचें आनी देव दिता तें समाधान मनीस जावं संवसार जावं सगळ्यांना तुमी समाधान सोदून बिचाक वसा समाधान मेळटा बिचांत आसता मसूर हां मालपे बिचांत आसता मसूर 1 घंटो खुशी जायत बेलपुरी शेवपुरी मालपुरी पुरो खावन फाटीं घरा येयल्या उपरांत एब्बे तेंत घर तिंत मुरचाट पडली तोंडाव परतून तेंत ना समाधान बरें पिक्चर आयलां म्हणून सांगू न्हू बरें तुमी सिनेपॉलिसाक गेल्यात न्ही पळोवन आयल्यात पिक्चर येताना बारी खुशी पिक्चर जातानाय खुशी ताळयो पिक्चर जावन फाटीं आयल्या उपरांत परतून तेंत सासू मायचें मुरचार पडलें तोंड परतून तेंत घोवाचें तोंड तेंत बायलेंचें तोंड तेंत भुरग्यांचें कितें कितें कोणाक जाय खंय वसा परतून फाटीं येयचें त्यात तेम कोणाक न्ही गे हां पळया पूण देव दिता तें समाधान हे काळजाची दादोसकाय ती खंय गेल्यार तुका कितें आसल्यार तुका निराशी हाडिना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दोनी हात उबारीचे हांव हालेलुया म्हणटा ना दोनी हात उबारल्यार मात तुमची न्हीद तुमची दूख तुमची कंत तुमची बेजाराय पिडा शिडा सगळी पयस वता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांव ह्या रेतेरेक येवन घट्ट हात बांदून रावतलो पाद्राबाचें उतर आयकतलो पूण कांय पाळी ना हात उखाल ना म्हणून घट्ट बसता जाल्यार देव सरान की टायट तुमकां बांदून घालता सोडीत ना मागीर तुमी केदाळ अशेंत करीचे कांय दादूस कांय मेळना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी मागस देवा लागीं मागस उरल्या काळा मागना जाल्यार ह्या काळार पुडी मागस कळ्ळें गे कशें मागस जाय कलत्या काळजान अंतस्करणान जेजू म्हणटा तुमच्या कुडा भितर वसा म्हळ्यार बेडरुमा भितर न्ही बाथरुमा भितर न्ही तुमच्या अंतस्करणा भितर वसा तुमच्या काळजा भितर वसा थंय आसच्या त्या तुज्या देवाक आत्म्याच्या दोळ्यांनी पळय आनी त्या देवा लागीं तुज्या अंतस्करणाच्या उमाळ्यांनी माग माग आनी अशें भावार्थान अंतस्करणाच्या बोगणांनी केल्लें मागणें देव पळयता आनी हें पळयल्लो देव तुका गुप्ती आशिर्वाद दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून सोम्यान म्हणली उतरां आसात म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारतलो देवाच्या राजारी गोसोना म्हाका वोंटांची स्तुती गरज ना काळजाची स्तुती गरज देखून आमी मागस जाय काळजान मागस जाय काळजान थोडी पुटी आमी रेतेरे घेता हातू भरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया डा करता पूण आमचें काळीज काय आसा गो तें घरांत आसा कळ्ळें गे फ्रिजांत मासून करून दवरलां घरा वचून तेंत ऊन केल्या पुरो चपातेक पीठ लाटून दवरलां तेत बदल्यार पुरो आतां रितीर जालें वचून 3 तो 4 4:30 गट्ट न्हिदचे टाकाटाक हालेलुया हालेलुया मोती तेंत चपाती आनी दुकरा मास खंय बरेंपण जाता सांगा खंय तुजें काळीज आसा खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें एक पुटी एकली स्त्री रेतीरेक आयिल्ली गे कळ्ळें रेतीरेक आयिल्ली काल माडी न्ही दुसरे कडेन तुमी बरी न्ही आं दुसरे कडेन आमसोरा भायर सरतना कबाटाक लॉक करून उडासतना कबाटांत कांगणां आसात चेन आसा ब्रेसलेट आसा वॉचां आसा पुरो आसा कबाटाक लॉक करून उडासना खामागार नेता जाण पुसूंक कळ्ळें आतां रेतीरेक येवन जाल्या कालें करचें सगळी रेतीर ही कूड हांगा आसा तिची मोत खंय आसा कबाटा भितर कळ्ळें गे
कामाचें आयलें गी ना गी चावी पडयली गी ना गी कपाटाची बागली उक्तें केलें ना गी रतीर जावंक अवकाश ना धांवली धांवन असो पयलें पळयलें कपाटाची चावी कशी आहा तशीच ता गी रपा रपा काडून पडयलें भांगार पुरो आसा अब्बा देवा पुरो आसा कांय काडूं ना पळया सगळी रेती वेस्ट जाली की ना कितें फायदो रेतीर कर खंय तुजें निर्वें आसा ते तुजें काळजी आसता तसल्या काळ जावन आमी मागणें केल्यार आमकां मेळना देखून गुप्ती तुज्या कुडा भितर वच अंतस्करान वच भावार्थान वच आनी भावार्थान केल्लें मागणें तें देव पळयता देखून हें मागणें भोव गरजेचें ह्या काळार आमी मागोंक जाय तिसरें जालें विसरलें गे दान धर्म म्हळ्यार घालें दान धर्म म्हळ्यार दान धर्म म्हळ्यार दान धर्म म्हळ्यार कितें गरजेवंतांक कुमो करची पयशांनी मात्र कुमो करची न्ही कळ्ळें गे गरजेवंतांक कुमो करची खंयच्या रुपीन जाता पयशा रुपीन जाता सेवे रुपीन जाता कळ्ळें गे सांगातपणाच्या रुपीन जाता कळ्ळें गे कुमो केल्ल्या रुपीन जाता कळ्ळें गे गरजेवंतांक कुमो करची तुजे लागीं जायते आसा चिंत्या पयशे एकल्याक लागीं कांय ना ताका तुवें दिवंक जाय पयशा रुपी कळ्ळें गे पुनीत राजकुमार सरलो न्ही तो सरतना तो कितल्या जाणांक कुमो करतलो कितल्या भुरग्यांक शिकयतलो कितलीं हॉस्टेलां ताचीं आसलीं पूण तो जिवंत आसतना कोणा गोतू नातलें बरा बायलेकी समेत गोतू ना ताच्या भावांक गोतू ना न्ही गे मेल्या उपरांत कळ्ळें कितल्या जाणांक तो कुमो करतलो म्हूण देखून ताका कर्नाटका रत्न मेळ्ळें न्ही हां देखून आमी कुमो करूंक जाय हेरांक गरजेवंतांक आदार दिवंक जाय पयशा रुपी जावंक बरो एकली उतर प्रायाची स्त्री आसा ती घरांत एकलीच आसा तिका जाण पुसूंक थांक ना तूं शेजार आसाय ह्या कारिस्माच्या काळार 1-2 दीस वच तेचें घर झाड पूस नितळ कर सगळें बरें करून दिवन ये ती एक सेवा तूं एक आदार एकली उतर प्रायाचो मनीस आसा ताका आस्पत्रे वचोंक जाय आपूण व्हरतलो कोणी ना तूं वच ताच्या सांगाता साध्य जाल्यार तुज्यात करसार आपूण व्हर ना जाल्यार ताका सांगात दी आस्पत्रे दाक्तरा लागीं व्हर न्हू ताका पाठी हाड कांय एकल्या अनपड मनशाक वाचूंक बरोवंक कळना ताका कांय सरकारी कामाची म्हणजे सरकारी ऑफिसांत कांय तरी काम जावचें आसा कामाक ताका कांय वाचूंक बरोवंक कळना तूं ताच्या सांगाता वच ताचें काम करय पाठी ये कोणी एकलो कुटुंबांत जावं दी वा कुटुंबा भायर जावं दी आस्पत्रेंत आसा ताच्या आस्पत्रेंत ताका राती रावोंक कोणूच ना होम नर्स दवरले जाल्यार 1,500-2,000 रुपये दिवचे देखून एक रात हांव ताच्या सांगाता रावतली म्हणलो निर्णय करून रावचें कितलें बरें आनी अश्यो बऱ्यो करण्यो दान धर्माच्यो तुमी केलो जाल्यार देव तुमकां आशिर्वाद दितलो पूण हांगासर एक सत्राय तुमी केलां म्हणून संवसाराक गाजय नाकात कळ्ळें गे 5 रुपये दिवचें 50 रुपयांचें गाजोवचें न्ही कळ्ळें गे हांवें दिलें दिल्ले कितले 5 रुपये सांगलें कितले 50 रुपयांचें तें सामान्य तें देखून देवाचें उतर म्हणटा उजव्या हातान दिलां तें दाव्या हाताक कळना जावं गुप्ती करा गुप्ती दान धर्माचीं कामां करा सेवेचीं कामां करा कोंब पुंजय नाकात म्हजें नांव आसून सांगतात वंटीचेर नांव घालतात मार्बलार खांता येतात म्हणून दिवचें न्ही ते कोणी दितात पूण गरजेवंतांक बापाच्यांक दुबळ्यांक धाकट्यांक ते दिवंक जाय हेरांनी पळयता म्हणून आमी दान धर्म करूंक नजो हांव एका फिरगजेंत आसतना सेवा दिवन आसतना निमाण्या शुक्रारा दिसा कुर्सा सोमो आसता न्ही कुर्साच्या उमाक हांव कुरीस कोण रावलां थंयसर दान घालतात बुक्यांनी फिडो विरोध न्ही गे एकलो मानेस्त आयलो निमाणें सो कोडी येवन गेल्या उपरांत तो आयलो मानेस्त एकलो कुर्सा सुमो काण गेलो कळ्ळें गे हांव कुरीस दवरना सांग
पॉकेट काडली सकड़ा मुखार म्हळ्यार लोक बसून कंतार म्हणून तसा पॉकेट काडली पॉकेटीन मस्त आट्टी आहले 100 रुपयांची ಒಂದಾಯಿಲೆ 50 रुपयांचे आनी बरा पोरणे नोट पयलेंचे ಒಂದಾಯಿले 100 रुपये टक्कड सकड़ा मुख दिसचे बरी कारण घालो हेरांनी पळोवच्या खातीर ताणें 2 मिनटां काणयले 2-3 मिनटां काण गेलीं थंय ती पॉकेट काडूंक उक्ती करूंक तो नोट तातूंत सोदूंक आनी तातूंतलो एक नोट काडून घालूंक तुका ते इंत काडणे न्हू जोगी इतलो लोक थंय तावन येवन उमो काडून गेला त्या दाळ तुका पॉकेट काडूंक जाती ना हांगी थंय ते 100 खंयचे 100 रुपये जावन दी 200 रुपये जावन दी एक मोठ मानधन येवन घालूंक जायना हांगी लो सकड़ा मुखार दाखोवन घालीचे की हां तुवें 100 रुपये घाले तुजे कडेन मस्त पयशे आसात देव जाणा तुजे लागीं कितले आसात जाणा तुजे लागीं कितले ना ती जाणा खिणा भितर ग्रस्त आसल्या मनशाक भिकारी करची सकती देवाक आसा भिकारी आसल्या मनशाक खिणा भितर रात उजवाडचे भितर ग्रस्त करची सकती मनशाक आसा वय की न्ही तुम्ही पळयतात पेपरार न्ही गे थोड्या कंपनीचे शेअर्स सकयल पडल्यात ग्रस्त आसले मनीस दंडीक शेवटिल्ले आसात सांगूंक जायना देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना देखून देवा मुखार गाजोवचें वडपण चिंचें देवा मुखार तें कांयच चलना उडास धरचें देखून दान धर्म ह्या काळार भोव गरजेचो आनी तो भक्तीन आमी करूंक जाय सो ते उपास न्ही गे आज शुक्रार कितल्या जाणांनी उपास धरला शनिवार न्ही करेजमाच्या काळार जायत्या जाणांनी उपास धरतात न्ही गे सिंजीच्या बुधवारा उपास आसा की ना निमाणे शुक्रारा उपास आसा आनी मस्त जाणां हप्त्या मदें शुक्राराचें जिंजवार करतात उपास करतात न्ही गे पोटाक कांय नासतना रावचें पोटाक कांय नासतना रावचें उपास फकत पोटाक कांय नासतना रावचें गे तूं पोटाक कांय नासतना रावताय न्ही बुकूत तमोर रावताय ताचो उद्देश कितें उपास करचो कितें उद्देश अप्रोप्रिएटली उपास करचे की तें आमचें पोट आनी पुरा खाली जाता खंय आनी आमकां बरी भलायकी मेळटा खंय थोड्यांक गॅस्ट्रीक घालूंक जायना डायबिटीक घालूंक जायना पिडा हाडल्यांक जायना वखद खातिल्यांक जायना पूण उपास करता आमी ताचो उद्देश कितें उपास करन उरयल्ले कांय तरी गरजेवंतांक कुमो करूंक साध्य जातलें आमी सेमिनेरींत आसतल्या पाद्र्यापी सेमिनेरींत आहले प्राध्यापक जावन ह्या संदर्भार थंयसर जायत्या सेमिनेरिस्तांक माल्टांतून जायते बेनिफॅक्टर येताले बेनिफॅक्टर जावन रावताले सेमिनेरिस्तांक वर्साक 1 लाख रुपये दिवन 2 लाख रुपये दिवन अशें माल्टांतून मस्त येतालीं देखून सेमिनेरिस्ट चे प्राध्यापक आनी थोडे सेमिनेरिस्ट माल्टा गेल्ले खंय ती ग्रस्त कोण ना तांची परिस्थिती कशी आहा पळय मस्त मॅन्युफॅक्चर येताले आनी थंय वचून पळयतना सदावतलो कृशीक दुबळो घरान इल्लें काम करचो आनी खंय चड आस्त संपत नासलेलो लोक तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांतल्या दिसपट्ट्या दिसाचे एक 2 जेवणां उणें करन तातूंत जमो जाल्लो दुडू सेमिनारिस्टाच्या शिकपा खातीर दान जावन दमन दिताले पळया आपणाचें खावचें जेवचें गम्मत करचें उरोवन ते दान धर्म जावन दिताले सेमिनारिस्तांक शिकोवंक आदार जावन दिताले ताका म्हणचे खरो उपास कळ्ळें गे ताका म्हणचे खरो उपास तूं शुक्राराचें मासत कांय नाय हरिएका खरेजमान खंयच्या दिसा मास कांय नाय मासली कांय नाय हरिएका शुक्रारा जिनवार रावताय बुधवाराचे जिनवार रावताय कळ्ळें गे आनी तें उरयलेलें 1 रुपया जावनी तूं दुसऱ्यांक दिनाय पांचकां बेस्ट जाल्या उपरांत वाडी समेत पुरा बोगोसम्या म्हूण खाताय जाल्यार ताची 1 पाकळी वा फूल तूं दिवंक सडनाय जाल्यार तुवें केल्लो उपास कित्याक
उपकार पडटलो सांगा कित्याक उपकार पडटलो व्यर्थच व्यर्थ सगळो उपास व्यर्थ जातलो कांयच उपकार पडचो ना देखून उपास तुवें करताय जाल्यार एक निर्दिश्ट उद्देश दवरून आमी करीत जाय हांव मास्क खायना ते मास्कांचे पयशे हांव जेविना ते जेवणाचे पयशे कोणाक पळय गत ना आदार ना जेवंक ना तांकां मोती फेस्ताच्या संदर्भार जावं दी क्रिस्मसाच्या संदर्भार जावं दी पास्काच्या फेस्ताच्या संदर्भार जावं दी या तांच्या फिरगजेच्या व्हडल्या फेस्ताच्या संदर्भार जावं दी म्हज्या तर्फेन हांव तांकां दितलो ती 1-2 किलो मासण खातली म्हणल्यार त्या चिंतपान तूं उपास करताय जाल्यार आनी तें तूं करताय जाल्यार तो उपास सार्थक जालो पूण आमी करेस्मांत उपास करता निमाणे शुक्रार उपास करता सिंजीचे बुधवार उपास करता आनी आमी तें खाण पाड करता पळयल्यार उरल्या सगळ्या वर्सां कोताय तुमकां आमच्या काजारांनी जावचे खाणाची देसवाट कोणाच्याय जायना कोणी एकलो म्हणटालो इनवासो आमचो भाव फंक्शन वचो जाल्यार आमच्या फंक्शन वचो जे फंक्शन बोर्ड हाडला परबोल नाकेला फंक्शन बोर्ड कित्याक घट्ट खावंक घट्ट पियोंक घट्ट मेळटा कळ्ळें की कितली कावंटरां ये म्हज्या जेजू एने बेलपुरी एने सेवपुरी एने चारंबुरी एने आमलेट एने सोडा सरबत एने खरबूज ज्यूस तें ज्यूस एका रोसाच्या फूल सगळें तें खावन भितर येताना मागीर एने खाले तंदुरी गोबी तें हें पुरा सुरू मागीर मुखार येताना परतून ते ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स हॉट ड्रिंक्स मागीर खाले वते खाले कॉकटेल मॉकटेल पुरा सुरू ते उपरांत परतून जेवण पोट आसचें एक कळ्ळें की आयटम आसचे 1000 तसो पोरंबोळ खाण घेवन तूं पोट भरता मागीर जेवचें घेता उरलें पुरा कोणाक जालें थोडें खाण उडयलें देसवाट जावन गेली कितलोसो लोक खाण जेवण नासतना वळवळून आसा आमी कांय सांगलें जाल्यार बुधबाळ फादर एकत्त दुनें एकत्त पुतनें ताचें काजर गद्दाळ्यान करनासतना आनी कोणाचें करचें पयशे म्हजे न्हय फादर तुमचे तुमकां कितें मांडोवन म्हणटात पूण म्हाका मांडोवन न्ही पयशे ताचे फंक्शन तांचें भुरगीं तांचीं पूण ते सगळी बाडकडेतना ताका तें दन दिल्लें तो देव आसा पळय तो बेजार भोगता तो निराश जाता तो कंतिस्त जाता इतलें दिवनी पाड करता न्ही म्हूण करा गम्मत करा संवसारांत खंयच्याच मनशान करना तितलें गम्मत तुमी करा पूण पाड करनाकात वेस्ट करनाकात केल्लें एक काण एक कुडको मास जावं दी पाड जायन वचो खावंक नासलेल्या मनशान खायचें तशें करा देखून देवाचें उतर म्हणटा उपास फकत नेम्यारलेल्या दिसांनी केल्या पावना उपास तुमच्या हर एका खरण्यानी तुमी करूंक जाय हर एका तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितान करूंक जाय फकत खाणा जेवणाचो उपास मात न्ही खाणा जेवणाचो उपास मात न्ही आमी थोडे फावटी तें कांय नांव हें कांय नांव तें पियेनाव हें पियेनाव कळ्ळें उपास रावता म्हूण सांगून खाली पोटाचो उपास मात केल्या पुरोगी उपास रावून आमी सोंच्यो त्यो गाळी उलोवची ती पाड उतरां करच्यो त्यो खोबरो करचें तें नांव पाड हें सगळें करता आमी तुका राग येवची भिरंकूळ संवय आसा तूं उपास रावलाय कळ्ळें कांय सूख जालें म्हणटना अशें फुटलोय थाप फुटलोय अशें उलयलोय मारूंक की मारलें तुवें बायलेक तर तुवें उपास रावून कितें फायदो पोटा घट्ट खाणे तुका मारूंक गेलें त्राण मेळटलें राग करूंक गेली सकत मेळटली काय की उडास दोरा तूं उपास करताय जाल्यार रागी करनातले बरी उपास कर हात उबारनातले बरी उपास कर तुजी संवय आसा आमची संवय आसा खाली करचें
वायट उलोवचें खबरो करच्यो पुडकिरे सांगचें ताचें नांव पाड करचें संवय आसा उपास करताय आनी ताच्या बराबर असली संवय आदारताय पाड करताय खबरो करताय वायट करताय जाल्यार तूं उपास कित्याक उपकारता घट्ट जेव पोटाक घट्ट जेव पूण वायट उलोवचें सोड वायट उलोवच्यांत खबरो करच्यांत उपास कर तातूंत कांय तरी बरेंपण तुका मेळटलें वायट करचें पुरा करना राग करचें करना द्वेश करचें करना गाळी दिवचें दिवून पसदें उलोवचें उलोवन तूं उपास करशी कांय पियेनासतना रावशी कांय फायदो ना देखून तुज्या वायट संवयांतले तूं उपास रावचे प्रयत्न करूंक जाय चवथें खंयचें बऱ्यो करण्यो आदारच्यो बऱ्यो करण्यो हांवें सांगलें तुमकां बऱ्यो करण्यो पिडेस्तांची भेट एकसुऱ्यांक सांगात आस्पत्रेन सेवा अशेले बऱ्यो करण्यो मागीर पंचवे बोगसाणें व्हेरी गूड बोगसाणें हो काळच बोगसाणेचो काळ न्ही गे वय गे न्ही खरेंच मातसो काळच बोगसाणेचो काळ कित्याक म्हळ्यार आमी केल्लें पातक वळखून घेवचो पश्चात्ताप पावचो देवा लागचें बोगसाणें मागचो काळ आनी आमी बोगसाणें जोडचो आनी बोगसाणें दिवचो काळ ओ काळ कृपेचो काळ हर एका वर्साक करेज येता न्ही गे वय की न्ही येता की ना कित्याक हो काळ येवचो कित्याक हर एका वर्सा हो काळ येता कित्याक कित्याक रिचार्ज करूंक करेक्ट भाऊ जॉनान म्हणलें रिचार्ज आमी आमचे मोबायल बॅटरी खाली जाल्यार रिचार्ज करता घेना इल्लें उलया हां तशें उलयल्यार म्हाका इल्लें जीव भरता नातल्यार म्हाकाय न्हीद येता हांगा आमच्या मोबायलांत पयशे उणे जाले जाल्यार रिचार्ज करता घेना हां करता हांव आमच्या गाडयेन पेट्रोल ना जाल्यार परतून पेट्रोल भरता गी हां थोडे फावटी आमच्या जिवितांत बाबार्थ उणो जाता मागण्याची आसक्त उणी जाता कळ्ळें गी देवाच्या उतराची आसक्त उणी जाता देव ना म्हणलें बोगाप येता ते दाळा हे उणें पडलेलें सगळें मोर्चाक ओ काळ एक रिचार्ज आनी एक सर्वीस म्हळ्यार कोत्ता न्ही सर्वीस म्हळ्यार जालें सेवा न्ही आमची नितळ करची सर्वीस म्हळ्यार कोत्ता न्ही आमी आमची गाडी व्हरून सर्वीस स्टेशनाक वयता न्ही कित्याक नितळ करूंक वर्सा एक पुटी म्हणी आमची गाडी सर्वीस करता सर्वीस म्हळ्यार नट बोल्ट टायट करता ग्रीसिंग करता ऑयल घालता फिल्टर चेंज करता आनी गाडी सारकी करनाडटा सर्वीस आमच्या जिविताची सर्वीस जावंक आसा आत्मीय जिविताचें सर्वीस आमी खंयसर आसांव सर्गीच्या वाटेर आसांव गी कोणाच्या वाटेर आसांव आमी कोणा उठून आसांव देवा उठून आसांव गी देवसरा उठून आसांव आमी जिविताच्या वाटे कुशीन आसांव गी नासाच्या वाटे कुशीन आसांव आमच्या मुखार आशिर्वादांनी शिराप दवरला आमी शिराप विंतला गी आशिर्वाद विंतला आमच्या मुखार मरण आनी जिवीत आसा आमी मरण विंतलां गी जिवीत विंतलां हे सगळें वरण पळोवचो आमच्या वरवणेचो काळ आमच्या परिक्षेचो काळ आमच्या सर्विसाचो काळ कळ्ळें हो काळ देखून वर्सान वर्स हो काळ येता आमची तपासणी करचो आमकां वरण पळोवचो एग्जामिनेशन करचो सर्वीस करचो
रिचार्ज करचो, रिकलेक्ट करचो काळ. हर एक धर्मांत एक काळ आसा. हिंदुआंत आषाढ म्हयनो आसा न्ही गे, त्या म्हयन्यांत खंयचीय कार्य करनात. उपास करचे, मागणे करचे मात त्या काळार तांच्या. मुस्लिमांच्यांत रोजा म्हयनो आसा न्ही गे, त्या म्हयन्यांत खंयचीय आडंबर ना, कार्य ना, उपास करना, मागणे करना आसतात ते. आमचो काळी आसा न्ही गे, आमचो काळी आसा प्राजीत असो काळ. पळया हर एकल्यांक कित्याक देवा सरसी पाटी येवचो, देवाची कृपा जोड घेवचो, देवाची आशिर्वाद जोड घेवचो काळ हो क्रिसमसो काळ. हर एका वर्सा तो येता. देखून ह्या वर्सा देखून ह्या काळार आमी बऱ्यो करण्यो आदारूंक जाय, बऱ्यो करण्यो. आनी कितें म्हणे, जेजूच्या पाशावाची वाट आमी समकोवची. बोक्षाण्याचे म्हळ्यार हांवें बोक्षाणे उलोवन आलो न्ही गे. हां, देखून हो काळ बोक्षाण्याचो काळ. बोक्षाणे मागोवन घेवचो, बोक्षाणे जोड घेवचो. देखून माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 18 ओळो 15 तावन 17 पर्यंत आमी वाचलें जाल्यार तुजो भाऊ सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. आनी जर तर तो ती सूख ओपन घेत जाल्यार तो नवें जिवीत जियेतलो. जर तर एक भाऊ तुजेर सूख आदारता आनी बक्षणे मागता जाल्यार ताका तुवें बक्षीस कितले पोटी? 7 न्ही 7च्या 70 पोटी तुवें ताका बक्षीस. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिसमसाच्या काळार आमी देवा लागचे बोक्षाणे जोडून घेता. पूण आमी देवा लागचे बोक्षाणे जोडून घेवचे जाल्यार आमी हेरांक बक्षीचे. कितलींशीं जाणां आमी आमच्या भावाचेर, भयणीचेर, सेसामाराचेर, तांचेराचेर राग दवरनो, द्वेश दवरनो, दुस्मानगाई दवरनो आमी क्रिसमसाचो काळ आचरण करता. माथ्यार सिंज घालता, गोबर घालता, उपास करता, मागणे करता आनी हो काळ संभ्रमता जाल्यार आनी आमच्या काळजांत म्हज्या भावाचेर, भयणीचेर, सेसामाराचेर राग द्वेश दवरून जियेता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो क्रिसमसाचो काळ आनी आमी केल्ली दंडवणी कांयच उपकारा पडना. तशेंच जेजून पातक्यांचेर राग दवरलो जाल्यार, जाके वा बक्षिनांतल्यान जाल्यार उडास तोरा. जाके पिसोन तूर जावन पिसो जावन वतालो न्ही गे. आं, जुदासा बरी गळपास कोणें मरतो आसलो पण ना. जुदास जर तर जेजू लागीं आयलो जाल्यार जेजू ताका बक्षितो पटलून धरतो, पूण तो येवंक ना, बक्षणे मागोवन येवंक ना. प्रद्वारी स्त्री जेजू लागीं आयली, आपणें सूख केल्या म्हाका बक्षी म्हणून. आज जेजून तिका बक्षिलें. आपणा कुर्सार मुखार शिपायांक जेजून बक्षिलें, बापा बक्षी तांकां म्हणून. बक्षीचे बक्षिनांतल्या साखराच्या ओपारींत पळया, माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 18 ओळू 23 तावन 23 तावन आमी म्हणटा. थंयसर बक्षिनांतल्या साखर पळया, ताणें धन्याक इल्लेशें देवें दिवंक बाकी आसलें आनी धनी म्हणटा, अरे तुवें म्हाका दिवंक आसलें देवें बेगीन दी, वेळ जालो. तूं दिता दिता म्हणटाय, आज दिता म्हणटाय, फाल्यां दिता म्हणटाय, परवां दिता म्हणटाय, दिवंकूच दिनाय. आनी तो तो पांयां पडटा धनयाच्या आनी म्हणटा, धनया म्हाका इल्ली पुरसोत दी, इल्लीशी पुरसोत, हांव सगळें तुजें देवें फारीक करता. धनयाक बिरमो दिसता आनी जायत इल्ली पुरसोत दिता तुका, पूण तुवें म्हाका फारीक करीचें. आनी ह्या धनयाचें बोक्षाणें घेवन अवकाश घेवन फाटीं येतना ताका ताचो आनी एकलो सांगाती साखर मेळटा आनी ताचे लागीं इल्लेशें देवें बाकी आसलें. ह्या सांगाते साखरान ह्या मनशाक दिवंक इल्लेशे रुपये बाकी आसले. ताणें गोळो चिड्डलो आनी म्हळें, तुवें म्हाका दिवंक आसले पयशे दिताय की ना,
दिताय की ना दिता दिता म्हणटाय दिवनाय देखून ताका धरून तो मारता आनी ताका पुलिसाच्या हातान करता आनी हे पळयल्ले उरले सांगाती साकोर वचून दनिया सांगतात दनिया तुवें ताका बक्षिलें इतलें मस्त देवें बाकी असल्या मनशा बसले पूण त्या मनशान इल्लेशें देव आसल्या ताच्या सांगाती साकराक बक्षूंक ना कसली गजल कसलो न्याय हो पळया म्हूण सांगल्या वेळार दनियान त्या मनशाक आपयलें आनी म्हळें अदीक देवें आसलेल्या हांवें तुका बक्षिलें पूण इल्लेशे रुपये बाकी आसलेल्या तुज्या सांगाती साकरा बक्षूंक जावना गे दरा ताचे हातपाय बांदा काळोखाच्या कुणांत उडया थंय जातलें रडण्यानी दांत किरलोणी पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया जर तर आमी देवालाचे बोक्षाणें घेता आनी आमी जर तर हेरांक बोक्षूंक फाटीं सरता जाल्यार आमकांय देव खंडीत बोक्षूंचो ना हे बोक्षाणें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो भोव कश्टांचें बोक्षूंक सांगूंक सुलाब कोणी एकलो म्हणटालो तुमकां सांगूंक सुलाब फादर शर्मावार मायका मुखार पूण जिवंक इल्लेशें कश्ट म्हूण ना म्हण हांव कश्टांचें पूण असाध्य म्हणलें ना न्ही गे असाध्य म्हूण ना कश्टांचें वय पूण असाध्य म्हूण ना कळ्ळें गे पूण बोक्षूंक जाता इसाया प्रवादाच्या ग्रंथांत अध्याय 30 ओळ 18 थंयसर इसाया प्रवादी म्हणटा सर्वेस्पोर देव तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा सर्वेस्पोर देव तुमकां कशी दया दाखोवची म्हणून तो वाट पळोवन आसा पळया कित्याक सर्वेस्पोर देव दयाळ देखून असल्या काळार जर तर आमच्यो भक्तीच्यो खरण्यो पळोवन देव संतुश्ट जावन आमकां बोक्षूंक वा दया दाखोवंक वाट पळयत आसत निर्गमन पुस्तक बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 33 वर्स 19 जाका दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा ताका हांव दया दाखयतलो जाची काकुळट करूंक म्हाका खुशी आसा ताची हांव काकुळट करतलो म्हणटा सर्वेस्पोर जाका दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा आमच्यो भक्तीच्यो खरण्यो पळोवन सर्वेस्पोर देवान म्हणजय ह्या मनशाक दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा ताका हांव दया दाखयतलो जाची काकुळट करूंक म्हाका खुशी आसा ताची हांव काकुळट करतलो देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो इसाया प्रवादेचो ग्रंथ अध्याय 49 ओळ 10 जो जांची दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो पळया सर्वेस्पोर देव कोणाची पळया दया करता तांकां तो चलयतलो हातांत दिवन चलयतलो आनी प्रशांत नितळ उदकाच्या झरसरशी ती जिविताची झर पियेशें करतलो आनी आमी सगळीं म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या काळार ती झर पिवंक आमी सकस जाय कीर्तन 86 कीर्तन म्हणटा तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळटीचो देव तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळटीचो देव आमची तूं दया कर म्हूण आमी मागोवंक जाय पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो दावीद रायान एक पातक केलें आनी आमच्या पातकाक लागून आमी करता त्यो दयाळ्याच्यो खरण्यो आमी करूंक जाय जेन्ना आमी पातक करता तेन्ना आमी कितें करता पश्चात्ताप पावता पातकाची दूख धरता बोक्षाणें मागता आनी आमी कोणा सरशी येता ह्या जागा सरशी येता एक सुटावे कुमसार जाता न्ही गे हे आमची पातक केल्ल्या वेळार आमी करचे ते दंडवणी आनी
आमी जोडसो तो सक्रामेंत पण सोल्ल्यांत आमी पळयता निनिवेचो लोक पातक्यांत आशिल्ल्या वेळार निनिवेचो लोक पातकांत आशिल्ल्या वेळार निनिवेचो लोक खंयच्या प्रवाद्याक देव धाडटा जोना प्रवाद्याक धाडटा जोना प्रवाद्याक कित्याक धाडटा देव जोना प्रवाद्याक ह्या निनिवेच्या लोकांक सांग वो लोक खोटीची नी जीवन आसा पातकाची जिणी जीवन आसा फरीकपणाचे जिवी जीवन आसा एक मेळ्यान जिवीत जीवन आसा तांणी परिवर्तन जायचे तांणी नाश जायन असो फकत 40 days उरल्यात म्हूण सांग जोना प्रवादी निनिवे वचूंक बी येता न्ही तो जायना म्हणटा पळोवन धांवता माशव्यार दर्यांतल्यान आनी मासवो पोंदा पडटा ओमते उदार जाता व्हडली मासली ताका गिळटा मासली 3 दिसां उपरांत तडीर वंगता आनी जोना प्रवादी चिंता आपूण खंय गेलो जाल्यार देवाच्या हातांत वाचोना देखून निनिवेक चिंत बरें म्हणून तो निनिवेक येता आनी ही खबर सगळ्या निनिवेकारांक पयलेंत कळटा कळ्ळें की मासलेच्या पोटान 3 दीस रावन आयिल्लो मनीस आमकां देवाच्या राज्या विशयान सांगतना देवाच्या फरीकपणा विशयान देवाच्या क्रोधा विशयान सांगतना जर तर आमी जिणी बदली ना जाल्यार गत आमची आमी गेल्ले लेकार देखून जोना प्रवादी निनिवेच्या लोकांक म्हणटा आनी फकत 40 दीस उरल्यात जर तर तुमी तुमची जिणी परिवर्तन करनात जाल्यार जर तर तुमच्या पातकी जिवितांत तुमी परतनात जाल्यार बरी जिणी तुमी जियेनात जाल्यार तुमी सगळी 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 नासतल्यात सगळी नासतल्यात तुमी आनी लोक कितें करता सगळो लोक उपास प्रगट करता उपास सगळो लोक राय पर्यंत मंत्री पर्यंत सगळे दादले स्त्रियो भुरगीं बाळां आनी सगळीं परसा जानवरां पर्यंत माथ्यार गोबोर आंगार गोबोर घालून गुणी वस्तू न्हेसोन देवाचें राज्य ओळखून घेतात पश्चात्ताप पावतात परिवर्तन जातात निनिवेचो लोक नासतात जायना निनिवेचो लोक नाश जायना बघा निनिवेचो लोक सगळे बरें जोडून घेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुनियात हालेलुया हालेलुया अर्गान छेसो ओगळाप छेसो आराधन छेसो हालेलुया 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 आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया दावीद रायन पातक केल्लें गोताय कसलें दावीद रायन पातक केलें म्हणटा एकामेका तोंडां पळयतात खंयचें केल्लें बा खले पातक कुसवार प्रद्वाराचें पातक प्रद्वाराचें पातक फिलिस्तीकारांनी इस्रायलाक झूज जावन आसलें आनी वो राई दावीद झुजू सिपाही झुजांत थंय झुजोन आसले झुजाच्या थळार आनी वो राई वयल्या माळये स्थलांत सांजेच्या वक्ता वॉक करनासलो कळ्ळें की वयर आनी भायर पळयता शेजारच्या एका घरा एक तरणाटी स्त्री न्हांवन आसली आतां जे बरी बाथरुमान आतली न्ही भायर नाणी घालची न्ही गी तट्टी मानची ताका ती तट्टी नातली कोण ना पिंजली कोण ना आनी वो पळोवन आसतना त्या स्त्रियेक पळोवन हाचें मन सगळें कोदळटा चिंतना विकाळ जातात पातकाच्यो ओडण्यो येतात आनी वचून नौकरांक धाडन त्या स्त्रियेक रावळ्याराक आपयता आनी तिचे लागीं संबंद जोडता राय म्हणटाना बिये येता पडटात थोडे दीस उतरले म्हयनो पाशार जालो आनी उरियाची बायल बेसिबा राया लागीं म्हणटा आपूण
गर्भेस्त जाली तुजे वरवीं. आनी खबर लोकांक कळत जाल्यार रायाचें नांव पाड जाता म्हणून रायेक प्लॅन करता आनी उरियाक झुजाच्या तळांत तावन तो शिपाई झुजाच्या तळांत तावन आपयता रावळेराक. उरियाक घट्ट पिवंक सोरो दिता, जेवण दिता आनी राय म्हणटा घट्ट सोरो पिये, घट्ट जेव, उपरांत तुज्या घरा वचून बायले सांगाता न्हिदे. आनी उरिया म्हणटा धन्या म्हज्या राया, म्हजे सांगाती सिपाई थंय झुजाच्या थळार मरण आनी जिविता मदें झुजून आसात आनी हांव हांगा सोरो पिवन जेवण जेवन म्हज्या बायले सांगाता बिलकूल न्हिदसोना दम्माया. तो आयकना. देखून एक ल्हान मांद्री सोडून रावळ्यारान तो न्हिदता, तो घरा वचना. राया कितें करचें म्हूण कळना, राग तकलेक सडटा आनी राय सगळी रात न्हिदना एक पत्र बरयता आहाबाग एक पत्र बरयता. कसलें पत्र? सेनाधिपतीक एक पत्र बरयता. फाल्यां जावच्या झुजांत उरियाक तुवें मुखार घालीत जाय आनी तुमी पुरा पाटी सरीत जाय. ताणें विरोध सैन्याच्या तलवारीक मरा जाय. आनी तें पत्र कुवळण कोणाच्या हातान दिता? आपल्या मरणाचें शासन आपणा लागींच म्हणजे उरिया लागींत दिवन सेनाधिपतीक दी म्हणून उरियाक दिता आनी आपणाच्या मरणाचें शासन आपूण व्हरून सेनाधिपतीक दिता. सेनाधिपती पळयता आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे उरियाक मुखार घालता. ते पाटी सरतात. दुस्मान सैन उरियाक जिवीशी मारता. ही खबर रायाक मेळटा. राय वेश्शीबाक रावळेराक आपण हाडटा. ताच्या लागीं लग्न जाता. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, उरियान दाविदान केल्लें पातक एक व्याभिचाराचें आनी एक कुनीचें पातक. दोन पातक, एक व्याभिचाराचें आनी कुनीचें पातक देवा मुखार रावता आनी मरणाची शिक्षा दाविदाक एक तलवार कशी उबी जाता. नातन प्रभू दाविदा लागीं येता आनी म्हणटा तुवें पाप धरलें. दावीद राय सुरू समजना कसलें पातक हांवें केलें म्हूण. देखून नातान प्रवादी एक काणी सांगता. तुज्या राज्यांत असलो एक मनीस आसा खंय, व्हडलो ग्रेस्त मनीस, अधिकार आसलेलो मनीस. ताच्या घरा बागलार एक ल्हानसो दुबळो एक कृशीक आसा. ताचे लागीं एकच शेळी आसली, सुबीत शेळी, बोकडेचें पील. ताच्या घरा लागीं आसले व्हडल्या धन्या लागीं, सावकारा लागीं हजारो बोकरे आसले. आनी ह्या धन्याच्या घरा एक सैरी आयली. तांकां मारूंक एक शेळी जायची आसली. देखून ह्या धन्यान ह्या रायान कितें केलें, आपणाची शेळी मारूंक ताणें पळोवंक ना. बगार ताच्या घरा बगले नासल्या त्या दुबळ्याच्या व्यक्तीच्या हातां आसल्या एकच शेळयेचेर ताची दिश्ट पडली. ताणें वचून ती शेळी विचारली, तुजी शेळी आमगे सैरी आयल्यांत, तुजी शेळी मारूंक दी. आनी तो म्हणलो, धन्या म्हज्या राया, म्हजे लागीं आसची एकच शेळी, ती हांवें मोगान सांबाळल्या, मोगान पळयल्या आनी हांव ताका बिलकूल तुका मारूंक दिवचो ना. पूण तो धनी आयकलो ना जालो. जबरदस्ती म्हणले बरी ताणें ती शेळी ओणकान गेली आनी त्या दुबळ्याक जिवीशी मारलो आनी ती शेळी ओणकान घेवन आपणाची कन घेतली. तो राय म्हणटा, कोण तो सोलो कपटी नीच कळंक मनीस म्हज्या राज्यांत आसा, आपणाक ताका जिवीशी मारतलो म्हणटा राय. आनी तो नातान प्रवादी म्हणटा, थुंत तो उरियाक जिवीशी मारून उरियाच्या बायलेक आपणाची कन घेतलो. दुष्ट कळंक नीच कुनिगार तुंत. आनी तवळ हें पातक म्हणून ओप्पलो दावीद दिंबेर पडटा. रडता माथ्यार गोबर घालता, रायाळ मुस्तायकी सांडटा, गोणी वस्तू न्हेसता, रडणे करता, विलाप करता, मागणे करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
देवाची काकूळत मागता देवाची काकूळ साम 50 न्ही गे काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर हांवें पातकी काकूळत म्हजी कर देवा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या पातकाची दूख धरना आमी जर तर बक्षाणे मागता तेन्ना देवाची काकूळत आमचेर येतली खेदो ओड पातकी तो जावं दी सरस्पो देवाचे म्हणटा जर तर 90 आनी 9 पातकांकर निमाणे तुजी बरी करणी जाली जाल्यार देवा मुखार ती निमाणी बरी करणी उडासा येतली आनी तुवें 90 आनी 9 पातकां देवा मुखार उडासा येवची नात देखून सर्गीच्या राजान कसलो संतोष जातलो सोमी म्हणटा सर्गीच्या राजान वर्तो संतोष केदाळा जातलो आपणा जिविताची पातकां वळखून आपणा जिविताची पातकां वळखून जिणी परिवर्तन जावन सर्गी वेतेल्या त्या पातका थंय पळया आपले पातकी जिवीत रडोवन परिवर्तन जातल्या त्या पातक्या थंय सर्गी चड संतोष जातलो पळया जर तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या करजमाच्या काळार आमचे पातक सांडून आमी बरी जाता तेन्ना सर्गीच्या राजान थंय चड संतोष जातलो एका पातक्या थंय सर्गीच्या राजान संतोष जाता जाल्यार आमी 10 15 20 100 मनशां परिवर्तन जायना जाल्यार सर्गीच्या राजान कितल्या वर्त्या मापाचो संतोष जायना सांग वेचीक पुताच्या घरा वेचीक पूत फाटी आयलो म्हणून त्या घरा दाबाचो संतोष जालो जाल्यार जायती जाणां पातक सांडून परिवर्तन जावन देवा सवे फाटी आयली जाल्यार सर्गीच्या राजान कितल्या वर्त्या मापाचो संतोष जायना जायत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हो प्राजिताचो काळ आमी संपूर्ण करूंक जाय नाका करूंक जाय नाका ह्या प्राजिताच्या काळार सर्गीच्या राजान आमी संतोष हाडूंक जाय नाका जाय नाका जाय नाका काले च्या जाय की काले जाय हां हौದು बसवा जाय की नाका काले सर्गीच्या राजान संतोष हाडूंक जाय की नाका सर्गीच्या राजान संतोष हाडूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दोळे दांपया आमी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे हात अर्द्याचेर दवरया सगळीं दोळे दांपया हात अर्द्याचेर दवरा हात अर्द्याचेर दवरा शमिलाचे बक्षणे मागा सुमेलाचे बक्षणे मागा प्राजिताच्या काळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमी आसांव आमच्यो भक्तीच्यो करण्यो ते रितीन पातकेजींनी सांडून बरें जिवीत जिवची मागणी करची उपास करची दान धर्म करची सेवा करची बऱ्यो करण्यो आदारच्यो पातक वळखून पातकाचे बक्षणे जोड घेवचें बक्षणे दिवचें आनी अशें बक्षूंची मनशां जावचें परिवर्तनाचे मनशां आमी जावचें हें बरें जिवीत जिवंक सोमी आमकां कृपा दिवं दी म्हूण मागा सोमेलाचे बक्षणे मागा सोमी आमकां आदार दिवं दी कृपा दिवं दी म्हूण मागा तुमी गेल्ल्या पातकाचे उडास काडा तुमी गेल्ल्या वायटपणाचो उडास काडा तुमी गेल्ल्या सर्व सुखीचो उडास काडून सोमेलाचे बक्षणे मागा Kakult mucik somia 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಮಗಳ ಬಾಬಣಿನೋ
इकरार मुसर ब्रदर जॉन तुमकां गितां गावन देवाच्या काकुळतीचो अनुभव करूंक अवकाश करून दितलो. नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या नमो नमो सोडबंधारा सक्रामेंतात आमकां रक्षा नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या नमो नमो सोडबंधारा सक्रामेंतात आमकां रक्षा सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. सक्रामी सांगात म्हणया सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देवपण लिपोवन तुवें ओंड्याचें रूप घेतला. देवपण लिपोवन तुवें ओंड्याचें रूप घेतला. ओंड्या वयल्यार येवन तूं आमचें कान साता. ओंड्या वयल्यार येवन तूं आमचें कान साता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या उंड्यारू पार्ली पोनासच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या उंड्यारू पार्ली पोनासच्या नमो नमो सोडवणदारा. नमो नमो सोडबंधारा सक्रामेंतात आमकां रक्षा. सक्रामेंतात आमकां रक्षा. नमो नमो सोडवणदारा. नमो नमो सोडबंधारा सक्रामेंतात आमकां रक्षा. सक्रामेंतात आमकां रक्षा. जिणेचें सुख दुख सोम्या तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तन बुसवण, तुजे तन भलायकी, तुजे तन समाधान अशें हांगा आयल्या सोम्या. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये, आमकां बुसोवंक तूं ये, आमकां समाधान दिवंक ये, आमकां भलायकी दिवंक ये, आमकां सुटका दिवंक ये सोम्या. तुजे कृपेची देण्या भंडार घेवन ये, बेसांव दिवंक ये. जिणेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. जिणेचें सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या. जिणेचें सूख दूख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तन बुसवण आशेवन हांगा रावल्या. 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 ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. तुझ्या कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या उंड्यारू पार्ली पोनासच्या नमो नमो सोडवणदारा. नमो सोडबंधारा. सक्रामेंतात आमकां रक्षा. सक्रामेंतात आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो नमो जिसू ख्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनासच्या
जेजू क्रिस्ता Namo Namo Jesu Christa उंड्या रूपा लिपोन आसच्या Undiaru parlipon ascha नामो नामो सोडवणदारा Namo Namo Sudbundara सक्रामेंतात आमकां रक्षा Sakramentam नामो नामो सोडवणदारा Namo Namo Sudbundara सक्रामेंतात आमकां रक्षा Sakramentam हालेलुया Alleluia हर 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 शदला बला बला बलंदला Alleluia जेजू जेजू दाविदाच्या पुता तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ आराधना तुका जाऊ वगळा Alleluia तू वर्तो देव महरी एकला सोपा आमका रस्ताय पोस्ताय सांभाळताय बरी भलायकी देताय बेसावणी बरताय तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ आराधना हर 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 शदला ला 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 Alleluia Alleluia उला मारा बाबा ता उला मारा सोमी आराधन करा जेजू जेजू दाविदाच्या पुता तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ आराधना सगळी पंचा तुझी स्तुती करता तुका वागता तुका महिमा तुका बेसावता तुका जाऊ महिमा तुका जाऊ आराधना वगळा शदला बला 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 ला 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 हालेलुया 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 उला मारा सोमी हालेलुया 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 येशुवे येशुवे मधे येशुवे आराधना येशुवे स्तोत्र अर्गान जेजू ग्लाम जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळचा तुका वंदिता तुंब वर्तो देव आम्हा हर एकला सोपा अर्गान जेजू ग्लाम जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळचा तुझी स्तुती करता सगळे भक्त सगळे बंगलेल्या तुका जमलेल्या सगळे भक्ता बराबर सगळे भक्तिका बराबर तुझी स्तुती करता तुझ्या माया मुरिया बराबर सगळ्या संत भक्ता बराबर देवदूता बराबर सगळ्या प्राणी आणि जीव्या बराबर तुका मी आराधना करता तुझी स्तुती करता सोमिया हालेलुया 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 शदला बला 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 बलंदला ला ला हाला हाला जेजू 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 दाविदाच्या पुता तुका सांग महिमा तुका जाऊ आराधना मुरियाच्या पुता तुका सांग महिमा आराधना वगळा हालेलुया 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 अर्गान तुका सोमिया जेजू Ergan tuka somya उगलाप तुका सोमिया जेजू Oglap tuka आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू अर्गान जेजू उगलाप जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू हालेलुया Alleluia हालेलुया Hallelujah. बशाम मगर बाबणीनो आमचो सुमी आमच्या मदें हांगासर आसा एक घडीभर सुमया पळय आमी उंड्या पार आमच्या मदें आसच्या सुमयाक आमी आराधन करुया कीर्तन 117 म्हणटा साम 117 हालेलुया कितें म्हणटा Hallelujah हालेलुया 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 म्हणटा कीर्तन म्हळ्यार सर्वेस्पराक स्तुती जावं प्रेज द लॉर्ड कितें म्हणटा Yes Lord प्रेज द लॉर्ड आतां कितें आहा तुमचें बडे दिल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाची स्तुती करतना आमची सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मनान सगळं सत्य आनी हा कोणे सांगला हे कोणे सांगला कोणे सांगला हा देवान देवान सांगला की जेजून सांगला हा हा सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या सक्तीन कोणाची सेवा कर सरस्परा तुझ्या देवाची स्तुती कर खाली मनान मात्र न्ही थोड्यान म्हणचे आसा आमी मनांत मागचे कळ्ळें मोतीन मागचे मोतीन मागचे मोतीन स्वप्नां मात पळोवची
मोतीन मागचे म्हणजे मोतीन मागचे मोतीन मागल्या पावाना थोड्यान म्हणजे काळजान तावन मागचे काळजान मात तूं काळजान मागताय की काळजान रडताय म्हण कळटाय सगळ्या मनान सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तेन देखून देवाचें उतर म्हणटा हांवें सुरू सांगलें तुमकां शर्मा वेळार तुज्या काळजा भितर वोस गुणांत लिपलेल्या त्या तुज्या देवाक पळय आनी मनान तावन सक्तेन तावन ताची स्तुती कर न्ही खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजें आसतलें देखून हो दिरव्याचेर मन दवरून पुजाक आराधन करनाका बगार सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आनी सगळ्या सक्तेन तशें म्हणटा देवाची स्तुती करतना आमी सगळी सकत वापरूंक जाय देखून हो किर्तनकार म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा कितें म्हणटा कितें म्हणटा कितें म्हणटा पवना कितें म्हणटा पवना कितें म्हणटा पवना कितें म्हणटा पवना कितें म्हणटा हालेलुया सकडांक शेळ जाल्ले बरी दिसता जेजू म्हणटा सकडां शेळ जाल्या की दो पडलो म्हण गे उडपीन कालपोर बरो दो पडलो म्हण शेळ जाल्या हालेलुया हालेलुया आमी 4 जाण आसल्यार व्हडली सुरेशपराची स्तुती बळान करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां आयलो वोट लागीं आयलो न्ही वोट इलेक्शन लागीं आयलें ताज्या फाटल्यान जायते जाण मुखेल्या फाटल्यान येतात न्ही ते फाटल्यान गेल्ले जी 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 लो म्हणटात गे केद्या व्हडल्यान म्हणटात न्ही गे मनशाची स्तुती तेद्या व्हडल्यान करतात तर देवाची स्तुती आमी केद्या व्हडल्यान करिनाका इगर्जेन रावन आमकां देवाची स्तुती हालेलुया म्हणूंक बेन दिसता जाल्यार ते आज्या कार्ड मैदानान म्हणूंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड सुरेशपर म्हणटा हालेलुया सोमेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा सोमेस्त राष्ट्रानो संवसारांत कितलीं राष्ट्रां आसात त्या सगळ्या राष्ट्रांनो देवाची स्तुती करा मनशांची न्ही देवाची सोमेस्त परजानो ताची महिमा गाया कित्याक आमचे ते ताचो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण तगता ससनाच्या ससनाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून सर्वेस्पराची स्तुती सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या मनान आमी गावंक जाय देखून 150 कीर्तन 150 साम 150 कितें म्हणटा पळया बोवा पुरब्यार म्हणटा तुमी कशें सुरेशपराची स्तुती करी जाय कशें कोंब पुंकून विणे आनी किन्नरी वाजोवन घुमटां वाजोवन नाचोवन ताची स्तुती करा सरयांची वाजंत्रां आनी पिरलुके वाजोवन ताची स्तुती करा सणसळ्या कसळ्यांचे ताची स्तुती करा कणकणीत कणसळ्यांचे ताची स्तुती करा सगळी प्राणी पक्षी आनी सगळी मनजाती मनीस सुरेशपराची स्तुती करूं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मनजाती सर्वेस्पराची स्तुती करतात कुगूळ आसा न्ही कुगूळ कितलो किलो आसा एक कुगूळ कितलो किलो आसा कुगूळ कोत्ता न्ही कोगिले हां कितलो हाफ केजी आसा गे हाफ केजी डावट 300 ग्राम आसत न्ही क्लीन केल्या काय 200 ग्राम मेळत पळय की न्ही पूण ती कुगूळ गायतना ताचो ताळो एक कितलो पयस पावता लगभग 1 किलोमीटर म्हण येता गे 1 किलोमीटर हां येता गे वचत ते 1 किलोमीटर हां 1 किलोमीटर 1 मैल पयस आयकता कुगुळीचो ताळो कू खंय कुगूळ गायता न्ही हे दिशी कुगूळ ताळो कितलो
देवाची स्तुती सगळ्या सक्तेन गायता घेना हां एक कोंबो कितलो किलो आसत 1.5 किलो 2 किलो 3 किलो आसत तो एक पिडी सात घालतना पटा 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 करन न्ही गुमटी फुंदोन वयर काण अर्दें फुलोवन को 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 कितल्या कस्तांनी सात घालता बळे न्ही आमी देवाची स्तुती करतना कितल्या मापान करता आमी कितलो किलो आसो थोडी 50 किलो थोडी 60 थोडी 80 थोडी 100 थोडी 120 कितलो किलो आसो न्ही हालेलुया 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 अशें करतना आमच्या ताळ्याक गायंदोळ शिकलेले बरी जाला अशें करतना देव म्हणटा ओ सीक पडला कोंब्यान तशें सात घालो जाल्यार क क क क क क क केलें जाल्यार आमी म्हणटा कोंबो सीक आसा ताका मारचो बरो कुंडल्यान घालचो बरो आमची परिस्थिती पळोवन जेजूय म्हणूंक बरो ही पुरा सीक पडल्या तांकां सगळ्यांक कुंडल्यान घालीचें कळ्ळें देवाची स्तुती करतना त्या स्पिरितान करूंक जाय स्पिरीट कुगुळेक आशिल्लो स्पिरीट कोंब्याक आशिल्लो स्पिरीट आमचें तें आसूंक जाय कळ्ळें येद व्हडली कूड काण घेवन हालेलुया हालेलुया करचें न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान छेसो होगळाप छेसो आराधन छेसो हालेलुया 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 उबी रावया सुरेशच्या मनाक हे स्तुतीचें गीत आमी गावया Gesù podveda taso अधिका सर्ग संसारान सदा सर्वता जेजू podveda taso अधिका सर्ग संसारान सदा सर्वता दर्योगा सोता सूर्योला सोता तारारानी ताची महिमा दर्योगा सोता सूर्योला सोता तारारानी ताची महिमा हालेलुया 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 ज्ञान आणि माज्ञान आणि गौरव देव सदा नका आमच्याया आणि ज्ञान आणि माज्ञान आणि गौरव देव सदा नका आमच्याया अरे जेजू का कुलदार आमकां बक्षूंक तयार धैर्यानी कुरपा तो दितात फातकाच्या कोणाक घुसलेल्या आमकां सगळा बचाव करता त्या देवाक आराधन करया ताची स्तुती करया Gesù काकुलता आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता जेजू काकुलता आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता पदकाच्या खोंडान उडोन आसलेल्या आत्म्याको जादू नितळ तो करता पदकाच्या खोंडान उडोन आसलेल्या आत्म्याको जादू नितळ तो करता हालेलुया 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 ज्ञान आणि माज्ञान आणि गौरव देव सदा नका आमच्याया आणि ज्ञान आणि माज्ञान आणि गौरव देव सदा नका आमच्याया हालेलुया 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 ज्ञान आणि माज्ञान आणि गौरव देव सदा नका आमच्याया आणि ज्ञान आणि माज्ञान आणि गौरव देव सदा नका आमच्याया देव सदा नका आमच्याया आणि ज्ञान आणि माज्ञान आणि गौरव
Jesu, gloire Jesu, महिमा Jesu, जयदुगा Jesu, जयदुगा Jesu, Hallelujah, 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 praise to Jesus, Erganduka Sumyan Jesu. Ergantuka Sumyan Jesu, Oglamtuka Sumyan Jesu. Oglaptuka Sumyan Jesu, Aradantuka Sumyan Jesu. Aradantuka Sumyan Jesu, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. आम्ही बसया मग बाबणीनो इगडी बोर सोमिया पळया आमचो सोमी आमच्या मदें हांगासर आसा सोम्या लागीं बक्षणे मागची गरज आसा प्राजीत काळार आमी आसा बक्षण असो खाळ कुरपा जोण घेवन सो खाळ आमी गेल्या पातकांची दूख दर्या कीर्तन 50 म्हणटा Psalm 50 Psalm 51 म्हणटा कीर्तन 50 आणि 1 51 म्हणटा काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान तुजे व्हड दयेन म्हजे अपराध पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तोदून काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर काकुळत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान तुजे व्हड दयेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तोदून काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ एक बोर दोळे धांपया आमच्या हाताचे दवरा हांव सांगता ते उपरांत सांगा काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर काकुळत म्हजी कर म्हजी कर काकुळत म्हजी कर देवा 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 तुज्या थीर मोगान तुझ्या तीर मोगान तुजे व्हड दयेन तुझे व्हड दयेन अपराध म्हजे पुसून काड अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हज्या गुन्यांवांतलो पुर्तोदून काड पुर्तोदून काड म्हज्या पातकांतलो म्हज्या पातकांतलो नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हज्या गुन्यांवांतलो पुर्तोदून काड म्हाका पुर्तोदून काड म्हज्या पातकांतलो म्हज्या पातकांतलो नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता वळखून घेता म्हजें पातक म्हजें पातक आसा सदांच आसा सदांच म्हजे मुखार म्हजे मुखार तुजे विरोध तुझे विरोध तुजे एकल्याचेच विरोध म्हजे खंयचेच विरोध हांवें पातक केलें हांवें पातक केलें हांवें पातक केलें हांवें पातक केलें म्हाका गुण कर म्हाका गुण कर म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हजी काकुळत कर म्हजी काकुळत कर देवा देवा म्हजी काकुळत कर म्हजी काकुळत कर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या पातकाची दूख दर्या एक दुखीचें गीत आमी गायतना आमचे सगळे अपराध सोम्याच्या काकुळतेन दोन सोंदीत मागया सोम्या जेजू ह्या सगळ्या भक्तिकांचे अपराध ती वळखून घेतात तांचे दयाळ दिश्ट घाल सोम्या प्राजिताच्या काळार ती आसात पातकाची दूख ती धरतात ओढ दयेन ओढ काकुळतीन तांचे दयाळ दिश्ट घाल सोम्या तुजी सगळी पवित्र रक्ताची सकत तांचे देवय तुझ्या रक्तान तांकां दोनी तळ कर पातकाची सगळी कथा तूं दोनी तळ कर तांची सगळी कोड तांचे सगळो आत्मो हिमाप्रास दव कर तुज्या बेसांवांनी तांकां बर सोम्या काकुळत दाखय बक्षाणे लाभय आशिर्वादांनी बर सोम्या नितळ कर म्हण माग पान संको 108 108 काकुळत म्हजी कर देवा काकुळती सो तूं साखू अपराध म्हजे धुवन काड अपराध म्हजे धुवन काड नितळ म्हाका कर हिमाप्रास चड दव कर हिमाप्रास दव कर काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर देवा काकुळतीचो तूं सागोर
काकुळती सोतूं साखो अपराध मुझे धुवून काढ नितळ म्हाका कर अपराध मोचे धुवून काढ नितळ म्हाका इमा प्रासड दवो कर हिमा प्रास दवो कर दुखेस्तानी कलते काळजाच्या सोम्या तू तिरस्कार करी नाही होंबलियो अर्पणा तुका मानवनांत तुका जाय कलतें काळीस बिन मोतीन भरलेले पातकां ओळखून घेतले पातकाची दूख धरतले पातकाचे बोगसणे मागतले काळीस तू मानवताय तू म्हणताय म्हाका जाय दया नाही बलिदान असले दयेन भरलेले बोगसण्याचे काळीस मुझे तिरुता कर सोम्या दुखे स्थानी कलत्या कळसाच्या सौम्या तू तिरस्कार करीना होंबलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकल ते काळी दुखे स्थानी कलत्या कळसाच्या सौम्या तू तिरस्कार करीना होंबलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकार ते काळी काकुळ मोची कर देवा काकुळती सोतूं सागो अपराध मोचे धुवून काढ नितळ म्हाका कर हिमा प्रास दवो कर काकुळ मोची कर देवा काकुळती सोतूं सागो अपराध मोचे धुवून काढ नितळ म्हाका कर हिमा प्रास दवो कर इमा प्रासड दवो कर इमा प्रासड दवो अर्गान तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका सोम्या ओगलाप जेजू तुका सोम्यान जेजू ओगलाप तुका सोम्या आराधन जेजू तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्यान जेजू वंदन तुका सोम्या हालेलुया 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 मुगल भाव भयणीनो जेजू म्हणटा ए तुमी समेस्त कष्ट तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो कितें म्हणटा तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वसन वयतल्यानो इले व्हडल्यान सांगा पण ये तुमी ये या तुम्ही कष्ट तेल्यानो कष्ट तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां हांव तुमकां विश्व दितलो विश्व दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आम्ही कष्ट ना सांगी कष्टारा सांगी आम्ही दुखींदा सांगी पिडेंदा सांगी ओय कोणाकी कांय समस्या नातल्यात वेरगला वळ्या जिवितान कांय समस्या ना आय एम द ओनली हॅपिएस्ट पर्सन म्हणून आसती कोणी आतां विरगला संवसारांत तसलो व्यक्ती कोणूच मेळचो ना कितले सांगल्यार कित्याक म्हळ्यार सांग पावलूच तूं म्हणटा सगळ्या म्हज्या जिवितांत एक दूख म्हाका तोपता ती दूख येतना म्हाका सुम्यासो उडास येता जिवितांत एक दूख नातलेलो मनीस ना बापसाहेब जावं दी बिस्पू साहेब जावं दी मंत्री जावं दी प्रधानमंत्री जावं दी भायल्यान पळोवंक सोबी दिसतात बरें दिसतात तरी एका ना एका रितीची दूख हर एकल्यांकी ती दोस्ता म्हणून आमी विसरूंक नजो जर तर ती दूख ना जाल्यार
हे आमच्या सुमयाचो उडास आमकां येना. देखून एक दूख ती केदाळे आमकां एका सुवे बरी तोपून तास जाय. तोळ मात्र त्या जिविताक एक अर्थ येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमकां त्या दुखी वरवीं देवाचो आदार आनी सांगात मागूंक आमी आयल्या. ती दूख सोसून व्हरूंक एक कृपा मेळच्या. देखून कोणेंय म्हणूंक जायना म्हज्या घरा सुखूत आसा दुखूत ना म्हणून. कोणेंय सांगूंक जायना कश्ट अळवळे कितें म्हूण हांव नेणांस म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार संवसार हे जिवीत असो एक वांटोत कश्ट दूख सूख ते फूड करूंकच आसा आमी. सोमयांनी तें फूड केलां. सोमयाक तें बगूंक मेळना आनी आमकांय बगूंक आसतलें. देखून जेजू म्हणटा कोण म्हजो पाटलाव उदार जावंक अपेक्षिता तो आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवून दी. कोण पळय कुर्साक पटलून धरिना कुर्साक विंगून धरिना ताणें म्हज्यान म्हजो सीस जावंक जायना. कश्टाचो मोग करना, वडवळ्याचो मोग करना, सूख मात आसता तसल्यान म्हजो फाटला उदार जावंक जायना. म्हजे खातीर तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक सर्व तरांची गडपांकर तुमचेर आड उलयतात ते तुमकां आयकूंक मेळो जाल्यार तुमी संतोश पावा. कित्याक सर्गार आसा तेच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. ही जेजूची उतरां म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमची न्ही. देखून कश्ट दूख बेजाराय आसा हें आमी सांडून येवंक जायना. ಕನ್ನಡದ ಸಂಗಣಿ ಆಸ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆ काले तू हरिएका घरच्या पोळ्यांक बुराक आसात दोंबळे आसात न्ही गी. कोणाचे पोळे आसात तशे काही दोंबळे नासलेले ताका चपाती म्हणटात. चपाती न्ही गी. खायली गोट्टे की पोळ्याक तोट्टे खायली बुराक की पोळ्यांक बुराक खायली समा आसा न्ही गी. पोळ्यांक कशी बुराक येवचे आबा न्ही गी. संवसार जिवीत सेन्स संवसार समा आसा. संवसार सगळो समा आसा. आमकांत पड पडचे आमकांत बुराक पडचे. जिवीत असो वांटो तो तातूंत एस्केप जावंक जायना. देखून जेजू म्हणलें नांगर हात दोन फाटी पळयता सर्गीच्या राज्याक योग्य न्ही. कळ्ळें. कुसूंक देंवन गाद्यांत 2 वरे पडल्यात मात्र ओ नांगरा फुडकाय हात धरला केदाळा माई पेज हाडटा कोण ना च्या हाडटा कोण ना राखो रावता जाल्यार कुसूंक जाता केदाळ 11 वरां जाता जोत्रा वयता सोडता म्हळ्यार जाता जायना. पयलें गाद्यान कोसतना बळे सकाळी इग्गी मानचें जालें जोत कितल्या वरांक 6 साडे 6 इग्गी मानचें 10 वरां 11 वरां जाताना जोत सोडिचें म्हळ्यार रेड्या मागीर वतांत आयकनांत. देखून इग्गी मानचें सकाळी येताना चाय पियेनातले. देखून 7 साडे 7 वरांक कळ्ळें गे माई हें हाडटाली कळ्ळें पेज आनी कांय नुस्तें हाडटाली 7 साडे 7 वरांक. मागीर 10 वरां च्या हाडटाली कळ्ळें गे. बांदले कुडले मेरेक पळयल्यार जाता केदाळा येयली म्हणून अन्न कुसूंक जाता जायना. नांगरा हात दोन फाटी पळयतलो सर्गीच्या राज्य योगिनी. शिपायाक भरती जाला जॉयनाक भरती सैन्याक भरती जाला तो न्ही गे. झूज आसा विरोध सैना लागीं वो बंदूक काडून गेला फाटी पळयल्यार जाता योग्य तो शिपाई जावंक योग्य न्ही. काजर जाला रेस्पेर जाला काजर जावन घरा गेला मात्र
म्हाका व्हंकल नाका नवरो नाका म्हळ्यार जाता काजर जिवीत नाका म्हळ्यार जाता लायक न्ही तो काजर जावंक तें जावंकूच नवो आसलें नांगरा हात दोन फाटीं पळयता तो सर्गीच्या राज्या योग्य न्ही कस नाका म्हूण पळपळ घेता तो ह्या संवसारान जिवंकूच फावो न्ही देखून आमी सोम्या लागीं कितें मागत जाय आमी सडावत मागचें कितें म्हळ्यार देवा एक कश्ट म्हाका बिलकूल दिनाका कश्टच नाका म्हाका ही पिडाच नाका सगळें परिहार कर न्ही पळय गे न्ही तेंत मागचें गे म्हाका ह्या दिसा 500 मेसेज येता 500 वयर येतात एंत म्हजी पिडा संपूर्ण गूण जायक मागा म्हजे कश्ट सगळे परिहार जावंक मागा सगळी म्हाका सुटका मेळोवंक मागा पुरो म्हजे समस्ये सगळे निवारूंक मागा कळ्ळें गे फटाफटा सांगचेंत पूण एकलोय एक मेसेज गेलो ना म्हाका सोसूंक कृपा दी म्हूण मागा फादर म्हजी पिडा सोसून व्हरूंक म्हाका तांक दी म्हूण मागा म्हजे कश्ट फूड करूंक धैर्य मेळ अशें मागा कोणी मागना सगळ्यांक कळ्ळें गे ताप आयिल्ले कुडले विक्स एक्शन 500 काणगेचे ताप गूण जायचे सगळ्यांक एकच पटी गूण जायचे देखून हांव त्या रेतीरेक येता त्या मागण्याक येता आनी थंय येता कळ्ळें गे आनी थंय वचून हांव गूण जायना जाल्यार कळ्ळें ते रेतीर प्रेजन ना शी सुंबे जेजू तो जेजू प्रेजन ना हांवें मागलें रप्पा म्हाका मेळ्ळें जाल्यार वा भारी खुशी म्हण चिंता म्हजें तें म्हजें चिंता हांवें सारकें घेवंक जाय देव तोत्तू जेजू तोत्तू तुज्या बावार्थान तूं मागताय तेन्ना खंडितो दिता दुबावूत ना तूं पूण आमी मागतना कळ्ळें गे मागतना सोम्याची कृपा मागत जाय सांपावलो कितें म्हणटा म्हज्या सर्व वळवळ्यांत म्हज्या सर दुखींत म्हज्या सर्व कश्टाकांतान सोम्याची कृपा म्हाका पुरो तो गूण कर म्हूण मागना म्हजे कश्ट निवार म्हूण मागना म्हाका तूं सगळो तूं म्हाका मुक्त कर म्हूण मागना पगार हे सोसूंक म्हाका कृपा दी सकत दी बळ दी तवळ तुजी सगळी पिडा उणी जाता आमी थोडे फावटी आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार डाक्टरा लागींचें कळ्ळें तो म्हणटा एक 5 दिसाचें टॅबलेट दिता वखद काणगे तुका काणगेली दिसत गूण जायचे एक दीस काण घेताय 2 दीस काण घेताय गूण जायना जाल्यार तो डाक्टर नाकात आनी एकल्या डाक्टराक थंय गेली थंय तिरा सण्णा आनी एक डाक्टर आनी उरली पुरा वखदां काणगे तुजे किडनी गेल्यो तुजे लिव्हरी गेले पुरा गेले मागीर हांगा ट्यूब काणून बूम कितें फायदो आमी सोंसणीक जाय देवा थंय सोंसणीक कांय मागत जाय एकच पटी गूण जायचे एकच पटी भलायकी मेळचे एकच पटी सुटका मेळचे म्हळ्यार जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताका वेळ आसा हर एकल्यांक ती कृपा मेळटा ती कृपा अनुभव करचे सकत आमकां आसा जाय ती सोंसणीकाय आसा जाय एक गोडगोडो मारता माडाक वयगे एक गोडगोडो मारता फटल्ला पडलो गोडगोडो उजो पेटलो माडाक पळयता हितून मागीर इल्ल्या वेळान पळयता माड सर्क आसा इतल्या माडान खंयच्या माडाक गोडगोडो मारलो म्हणून कळटाय तुका कळटाय समा कळचे जाल्यार कितले दीस लागतात हे गुण्णे म्हळ्यार 15-20 दीस लागतात 15-20 दिसांनी माडाची मोडलां पुरा बगतात माड सगळो सुकोन येता थंय म्हणसर तुका कळत ना खंयच्या माडाक तो गोडगोडो मारला म्हूण रे ती तशीच सोम्याची गूण करची सगळं ठबक्का तुमचे देंवता पूण ती कळची थोड्या दिसा उपरांत जर तर रेतिरेच्या स्पिरितान तूं जियेताय रेतिरेच्या त्या उतरान तूं जियेताय तुजें जिवीत रुपीत करताय तेन्ना
ती सकत तुजे थंय थोड्या दिसांनी दिसून येता तूं बरें जाल्लें गूण जाल्लें तुका मेळून येता. रितीर जाली 3 दिसां भितर तुका गूण करची सकत मेळोना, तुवें परतून तित्त पयलींची वायट साल धरली, गाळी शिरापू तेंत, तुका ती कुरपा मेळना. मेळ्ळी कुरपाय तुजें तें रावना, ती पळोवन धांवता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची गूण करची सकत आपणायतना आमी सुस्तेकायन आमचे काळीज उक्ते करून दवरी सई. सोम्या ती कुरपा म्हजे थंय वत, संवसारी जिविताचे सगळे कश्ट सोसून व्हरून कुरपा दी म्हूण माग जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून किर्तन 69 म्हणटा, निवार म्हाका देवा निवार, उदक म्हज्या गळ्या पर्यंत पावलां, गुंड चिखलांत हांव रमलां, थळ म्हाका मेळना, गुंड उदकांत पडलां, बुडयतात म्हाका लारां, बुडयतात म्हाका लारां, बोबाट मारून थकून गेला, ताळो म्हजो सुकून गेला, म्हज्या देवाची वाट पळोवन दोळे म्हजे गेले वळून. म्हूण आमी बोम मरता जाल्यार देव आमच्या बगलेक आसा. पळया, गलिलेच्या सरोवरांत पेद्रू उदकांत बुडोवन आसतना देवा सोम्या म्हजी काकूट कर, म्हाका बक्षी, म्हाका बाचाव कर म्हणालो. सोम्यान ताका उखलून धरलो. त्याच मापान आमी सोम्या उलो मारूंक जाय. देखून तुमची कश्ट, तुमची कंत, तुमची पिडा शिडा, तुमचे वळवळे सगळे सोम्या मुखार तुमी समर्पिया. हे वखता तुमी दोळे धांपा, तुमची सगळी पिडा शिडा, तुमची कंत, तुमची बेजाराई, तुमचे कश्ट सगळे सोम्या मुखार हाडा. सगळे इरादे सोम्या मुखार दवरा. सोम्या म्हज्या कश्टांत म्हाका सांगात दी, म्हजे कश्ट सोसूंक म्हाका कुरपा दी, म्हजे कश्ट सोसून म्हाका बोळ दी म्हूण मागा. म्हगडो सोम्या, हांगासर जमलेल्या सगळ्या भक्तिकां खातीर विशेश करून मागता हांव सोम्या. असं व्हडा बोखांती हांगासर आयल्यान ते सरभुरग्यांक तुज्या बेसांवांनी बर, तुजी गूण करची सकत तांकां लाभय सोम्या. आधुनीक संवसारी माध्यमाच्या ह्या सगळ्या आकांत मोदें, तळण्या मोदें तांणी माध्यमाचे गुलाम जायनासतना तांचो फुडार बरो बांदून रडोवंक गुरुपीत करून तांकां कुरपा दी. युवजनाचें जिवीत ते संतोशाचें समाधानाचें कर, शेगुणाचें कर. जिविताची जायतीं सपनां ती पळोवन आसात सोम्या. बरो फुडार, बरें काम, बरी सैरीक, बरें कुटुंबा जिवीत ती आशेवन आसात. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. वायट संवयांक, मादक द्रव्यांक, वायट इश्टगतीक तांणी बली जायनाशें तांकां राखून सांबाळ सोम्या. काजरी जोडी आसात तांकां तुज्या बेसांवांनी बर. लग्नाच्या दिसा तांणी दिल्ली ती भास, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन, सगळ्या तांच्या जिवितांत एकामेका सुमोग करूंक, एकामेका मनार लेखूंक, विश्वासी रावूंक आपूण तयार आसा म्हण ती भास पळोवंक तांकां कुरपा दी. कुटुंबा जिविताचें ना समाधान, ना सोंसणीकाय, कश्ट, अनवरां, वळवळे, तडेपोटी बेजाराय करूंक शकतात तरी सोम्या ह्या भाशेकाल धैर्यान जिवंक तांकां कुरपा दी. उतरप्रायेचे आसात, एक सूर्य आसात, तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या सांगातपणाचो आसरो तांकां फावो कर सोम्या. तुज्या बेसांवांनी तांकां बरें. आपूण एक सूर्य न्ही, तूं तांचे सांगाता आसाय म्हणलें सत तांकां जाणां जावं दीत. आनी अशें समाधानाचें संतोश जिवी जावं दी सोम्या. पिडेस्त आसात, तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. पिडा म्हणली ती दूख, वळवळे, कश्ट, अनवरां तांकां दोस्ताना ती सोंसची कुरपा तुजे तावन येता म्हणलो बरवसो तांकां आसूं दी. तूं गूण करूं शकताय म्हणली पातयेनी तांकां आसूं दी. तांच्या पिड्यांत सवकासाय मेळटा म्हणलें बरवसो तांचे तें आसूं दी सोम्या. तांकां तूं गूण करे, सवकासाय दी. ती पिडा सोसून व्हरची कुरपा फावो कर म्हूण मागता सोम्या. परगांवांत आसात, कुटुंबा खातीर एक सुरे रावून वावर करून कश्ट दिल्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या कामान बद्रती फावो करे, तांच्या वावटेक प्रतिफळ दी. सुखाचें समृद्धीचें जिवीत तांचें जावं दी. तांणी काडलेली ती वावंट, तांणी केल्लो तो सॅक्रिफायस तांच्या बेसांवाचो जावं दी म्हूण मागता सोम्या. पवित्र सभेक समर्पित हांव.
पवी सभीक तुझे कृपेच्या बेसावानी बर पाप सेब सर्व बिस्प समेस्त याजक धर्म भाव बहिणी तुझे शुभवर्तमान परगट करच्या वावुरांत वावुरताना तांकां भलायकी समाधान तृप्ती जैत फावो करी राजकीय राष्ट्र आणि राज्याच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागता तांकां तुज्या पांयांतळा समर्पिता आमी एक राष्ट्राचे भुरगे सर्व भाव भयणी मोगान माई पासान जिवंक जाय म्हणलें चिंता हर एकले ते रुता जावंक आदार दी सोम्या आमी हर एकली भाव भयणी म्हणलें चिंता रुता जावं दी एकामेका मोग माई पास समाधान संतोष रुता जावं दी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपण वावुरचें बरें मन तांचें तें रस ना समाधान वेगळा आसा हाडी नासतना शांती समाधानाच्या मनोभावान एकवटाची भुरगीं जावं वाटच्या दिशेन हर एका मुखेल्यांनी वावुरचें बरें मन तांचें तें रस म्हूण मागता हांव सोम्या हांगासर जमलेल्या हर एका भक्तिकाचेर तुजी गुण करची सकत वाळय तुजे बेसांवांनी तांकां बर सोम्या बसांवांनी बर तुमची साबाब सोम्या म्हाका आपूड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपूड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी हांव बरो सोम्या जातलो म्हाका आपूड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका तूं आपोड आनी हांव बरो सोम्या जातलो म्हाका आपूड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी बरो सोम्या जातलो म्हाका आपूड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी बरो सोम्या जातलो म्हाका आपूड आनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी बरो सोम्या जातलो म्हाका आपूड आनी हांव गुण जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी गुण जातलो सोम्या म्हाका आपूड आनी हांव गुण जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी गुण सोम्या म्हाका जातलो आपूड आनी हांव गुण जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी हांव सोम्या म्हाका आपूड आनी हांव गुण जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी गुण सोम्या जातलो म्हाका आपूड आनी म्हाका सुटका मेळटली सोम्या म्हाका आपोड आनी सुटका सोम्या मेळटली म्हाका आपूड आनी म्हाका सुटका मेळटली सोम्या म्हाका आपोड आनी सुटका सोम्या मेळटली म्हाका आपूड आनी म्हाका सुटका मेळटली सोम्या म्हाका आपोड आनी सुटका मेळटली सोम्या म्हाका आपूड आनी हांव बचाव जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी हांव बचाव सोम्या जातलो म्हाका आपूड आनी हांव बचाव जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी बचाव सोम्या जातलो म्हाका आपूड आनी हांव बचाव जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी बचाव सोम्या म्हाका जातलो आपूड आनी हांव बचाव जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी बचाव सोम्या जातलो म्हाका आपूड आनी हांव बचाव जातलो सोम्या म्हाका आपोड आनी बचाव जातलो हालेलुया 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 उलमरा उलमरा हालेलुया 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 उलमरा हालेलुया 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 हरा 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 जेजू जेजू दाविदाच्या पुतळ्या सगळ्या भक्तीने स्वीकार कर तुझी गुण करते देवी सगळं त्याच्या शिराशिराने म्हणे आपण जेजू आपण सगळा गुण कर टच टच हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 जिणेदांव कश्टातना सोम्याचो उडास काडटा कश्टाचे हांव नियाळटा ताळो तसो आयकता ताळो तासो आयकता कष्टांतल्यान येया कश्टांतल्यान येया वचन ते म्हाका दिया वचन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोफान म्हज्या मोगाच्या गोपान म्हज्या कष्टांतल्यान येया कश्टांतल्यान येया वचन ते म्हाका दिया वचन ते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोफान म्हज्या मोगाच्या गोपान म्हज्या जिनी नियाळतना दोळ्यांनी बत्ता दुका सोम्या सोम्याका उलो मारता ह्या वखता ताच्या उतरांक कान दिता सोम्या म्हाका गुण कर म्हाका सुटका दी ही दुख सोसून व्हरून खुरपा दी बोल दी सकत दी सोम्या तुझ्या बेसावांनी बाप आपूड आनी गुण कर तूं बरो गवळी ह्या शेळयेची बिरमत पाव चिनी नियाळतना दोळ्यांनी बत्ता दुका दोळ्यांनी बोरता दुका सोम्याका उलो मारता सोम्याका उलो मारता ताच्या उतरांक कान दिता ताच्या उतरांक कान दिता हांवच तो बरो गवळी हांवच तो बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो शेळ्यां खातीर जीव दिवचो फाटलाव म्हजो तूं करशी पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गी
बंद्रा पावतलो सर्गी बंद्रा पावतलो औस्त बरो गवळी हाऊस बरो गवळी शेळ्या खातीर जीव दिवचो शेळ्यां खातीर जीव दिवचो पाटलाव तूं म्हजो करशी पाटलाव मोसो तूं करशी सर्गी बंद्रा पावतलो सर्गी बंद्रा पावतलो आता बारया हालेलुया हालेलुया शदला बला 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 हरा हरा हालेलुया जेजू 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 दाविदाच्या पुता महारी अगल्याची गाल खोल करा पुढे Jesus praise you thank you worship you adore you Jesus touch and heal us येशुवे गुणपडिसु हालेलुया 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 शदला बला बला touch us आपण समी आपण गुण करते देवी आमच्या तुझे नावान आशीर्वादी तुझे नावान बेसवानी बरसुमिया जेजू जेजू दाविदाच्या पुता पुढारी गुण कर हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान ओगलाब तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 मुखार बाबडी सगळी मुखार या बड्या अल्तारी मुखार हांगासर या सगळी उठून मुखार या सगळी गळाई करिनासतना सगळी मुखार येयची हांगासर की सुमी आपयता आनी म्हणटा हांव तुमकां बाचाव करतलो हांव तुमकां गुण करतलो हांव तुमकां समाधान दितलो तुम्ही मुझे विश्वास दवरा तुम्ही दंडळचे नाही तुम्ही निराश जावचे नाही तुम्ही कळवळचे नाही तुम्ही मुझे विश्वास दवरा बापाचेर विश्वास दवरा आणि मुझे लागीं मागा आणि मुझे लागीं मागता तो म्हज्या बापातावन घेतलो म्हणटा सुमी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमच्या तकलेचे दवरा दोळे दांपा पवित्र आत्म्याची मजत मागा ये पवित्र आत्म्या हांव म्हणटा तशेंच म्हणा ये पवित्र आत्म्या 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 मुझे तई ये 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 मुझे काळ सांगते मुझे काळ सांगते मुझे काळ सांगते मुझे मनांत वटल्यान मुझे मनांत मुझे मनांत मुझे मनांत मुझे कुडींत मुझे कुडींत मुझे कुडींत मुझे कुडींत ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे रक्तांत रक्तांत मुझे रक्तांत रक्ताच्या कणा कणांत रक्ताच्या कणा कणांत अडाच्या संदा संदांत अडाच्या संदांत संदांत अडाच्या संदा संदांत ये पवित्र आत्म्या 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 मुझ्या घरांत मुझ्या घरांत मुझ्या घरच्या सन्यांचेर मुझ्या घरच्या सन्यांचेर मुझ्या पतीचेर मुझ्या पत्नीचेर मुझ्या पुताचेर मुझ्या दुयेचेर मुझ्या बाबाचेर मुझ्या बहिणीचेर मुझ्या आवयचेर मुझ्या बापायचेर मुझ्या सगळ्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर मुझ्या भाव भयणींचेर मुझ्या शेजाऱ्यांचेर म्हाका इजा दितल्यांचेर म्हाका कश्ट दितल्यांचेर मुझेर आडवले येतल्यांचेर ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझ्या कामाच्या जाग्यार मुझ्या कामाच्या सुवातेर मुझ्या कश्टांत मुझ्या कश्टांत मुझ्या वावटींत मुझ्या कंतींत मुझ्या बेजारांत मुझ्या पिडेंत मुझ्या पिडेंत मुझ्या दुखींत ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या सुटका दिवंके सुटका दिवंके सडवण दिवंके सडवण दिवंके बाचावी दिवंके गुण करूंके समाधान दिवंके समाधान दिवंके समाधान दिवंके बेसवानी बरोंके तुझ्या देण्यानी बरोंके तुझ्या फळांनी नेटवंके ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या देवोने ये पवित्र आत्म्या देवोने अभिषेक कर कृपेच्या बेसवानी पड आपड पवित्र आत्म्या गुण कर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हाले उला मारा बाबा उला मारा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी पड गुण करची देवी सगळ्याचे शिराशिने वळे आपड पवित्र आत्म्या
Heal them, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shadala bala 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 bala. Shadala bala 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 bala. Hara 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 hara. देवाने पवित्र आत्मा अभिषेक कर. ये गुरु का बेसावाई बात. Upward. Touch. Heal us, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ಹಣೆ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನತೆ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಅರಸಿತು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲು ಸುರಿಸಿತು. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. जेजू सोम्या आमच्या वैसा गुण कर जेजू गुण कर आमका सुटका लाभून हालेलुया हालेलुया Ergantuka Somian Jesu, Ergantuka Somian Jesu, Ergantuka Somian Jesu, Ergantuka Somian Jesu, Aradantuka Somian Jesu, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Somia son bogzalo zalya don thaliyo beta Somia. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. Somia chebe saungim ngas ede oda mulle sakradidge. Itiavoda Sacramenta Sustangaman Koruya Uvela Yarupa Oka Novio Iti Adharya Solgon Vecha Uskutvisya Bhavata Che Kotriya Sasne Bapa Kashes Puta Ullasani Stutisa Potri Maima Susta Susta Ekastara Kasita Tukado Pancha Spirita Sama Swami Navata. प्रार्थूया ए देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो गुळास तू आमकां सोडलाय
तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमच्या ते बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मेस्तेरा मान करूंक आमकां फोव कर. ह्या प्राजिताच्या काळार मागणे उपास दान धर्म करून आमच्या जिविताचे परिवर्तन करूं बोगसण्याच्या जिविता मुखांतर तुका खरे साक्षी जावंक आमकां कृपा लाभय. अशें आमच्या जिणेच्या सर कश्टांचेर जैत व्हरूंक आनी तुका साक्षी रावंक आमकां आदार आनी कृपा दी. जोची येत आनी राजवर्सले येताय ससनाच्या ससना. आमेन. Buktin urben tuka na vartaw someya ninwashi galsan upkar manta chine tamka tuja vichitenya somya kite pati amite mokan tuja somya amka ube postan raklai daye tuja kalsan monan amka tu ko taila kopan Krista Jesucha buktin urben tuka na vartaw somia dinwashi kalsa uppat manta chinetam cha tuja vichitenya omya kite pati amite buktin urben tuka na vartaw somia dinwashi kalsan upkar manta chinetam cha tuja vichitenya somya kite pati amite. मोगच्या भावानो बहिणीनो आज विशेष करून पदऱ्यापान जायत्या जाणां मागता मागता आनी मागोवंकूय इवलो दिलो. आज पदऱ्यापाचो बर्थडे जल्माचो दीस 71 वर्सां सुरेशपूर देवान ताका फावो केल्यान 71 years. जिविताची जायती सडणी देवणी देवोन देवाचो भरपूर मोगाचो अनुभव करन आज त्या अनुभवाचो परिणाम जावन ते संतोष बरी जिवीत जियेतात. तांचे आपुणेंच लेट कश्टावावटीच्या जिविता उपरांत देवान तांकां याजक जावंक पयलें. सेमिनेरींत सेमिनिस्ट सांगता मिसांग गांवांत तशेंच इतर सुवातेनी जायतो वावर करन हे कलमडीच्या पुणशेतांत जायते देवाचे मोग अनुभव करच्याक ते वावूर आसात. तांचें उलोवणें मोवाळ बायपासाचें उलोवणें जिवीत सादें देवाच्या मोगान पेल्याच्या सेवेन भरलेलें खंडीत देवाक मानतात आसलें. आज असले यासक ते जल्माचो दीस आचरण करतना सोमी तांकां बरी भलायकी समाधान संतोष भरपूर रितीन मेळोवन दी म्हूण मागया. एक याजक कितें आशेता, एक याजक देवाचें बेसांव आशेत आसतना ताच्या परजेचो मोग आशेता, सहकार आशेता, पाठिंबो आशेता. फादर आमी तुमच्या सांगाता आसां, तुमचे खातीर मागता, तुमचो मोग करता म्हूण ताची परजा ह्या याजका सांगत जाल्यार ताचे वर तें बेसांव दादूसकाय दुसरें खंयचेंच ना. तें मात्र एक याजक आशेता आनी तें तुमी सदांच ताका दितात म्हूण पातयेवन एमिसाचें बलिदान तांचे खातीर विशेश करून भेटोवया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, प्राजिताच्या काळार आमी आसा. मागणे उपास दान धर्म म्हणल्यार भक्ती करण्या मुखांतर आमच्या दिवेच्याची वरवणी करून देवा सवे पाटी येवचो काळ, देवाच्या मोगाचो आनी कुरपेचो काळ तो भरपूर तिने जिवंक देवा सादार आनी कुरपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी बरो दोळे धांपून पवित्रपणी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां समी तयार करया. काळजांत तांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सुम्यांक काकुळकर सोम्या काकुळकर. पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर. आमचे गदी विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सुम्यांक काकुळकर सोम्या काकुळकर. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया. आमच्या ते सावा खातीर इराद्यां खातीर मागया. प्रतिरितीन बॅप्टिस्टा खातीर विशेष करून मागया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या भोव मोगाळ कनवळ्या बापा, आमच्या अस्कतकायाचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पदवेदार हाता घाल. आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रावतेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसा. तुमी जू मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणाची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार, मुखेलांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार, काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुखे कळडे भंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकीं जातल्यात, केदें सुकोन वचना तसले जरी सारकीं. अदितान पाड पडोन आसात त्या तुमच्या शहरांचे पुनर्निर्माण जातले आनी पुरातन बुन्यादींचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात. फूट बरोवन दिवपी आनी पाड जाली घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार, साबताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्परचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार, वाटेक लागनासता तुमचीच कुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार, सर्वेस्परातय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वीच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचे दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडूच उलयलां. देवाचें उतर हे देवाचे उपकार. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुझ्या सदांतय म्हजी दिश दवोर हांव चलतलो. तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुझ्या सदांतय म्हजी दिश दवोर हांव चलतलो. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी साप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळ जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवका तूं राख. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा,
तुझ्या सतातय म्हजी दिश दबोन हांव चलतलो तुस मुसो देव म्हजी दया कर सायबा दीस रात तुका सावलो मारता तुझ्या सेवकाचें काळीस संतोष बोरीत कर कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता नैवेद तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुझ्या सतातय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो तुझी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा तुझ्या सतातय म्हजी दिश्ट दवर हांव चलतलो उबी रावया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरे राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरे राया पत्क्याचे मरण म्हाका नाका आपली जिनी बदलून ताणें नवी जिनी तोची येलो म्हाका साय म्हणटा सर्वेस्पो वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरे राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरे राया सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या आर मारिल्ल्याक गूण करतेस जेजू थंय धांवन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एका सुंकाकाराक सुंका कटार वसुलीक बसून आसलेलो ताणें देखलो ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक व्हडयेक जेवण केलें थंय सुंकाकाराचो आनी हेर जाणांचो व्हडयेक जमो ताच्या सांगाता पंक्तीर बसलो हें पळोवन फारिजेवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्रांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणून म्हळें सुंकाकारां आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक तवळ जेजून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक हांव आयलां जिणी बदला म्हूण पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्हय देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता कितें दीव आमी तुका सावन आमची गाणी मोगा बापा सावन आमची गाणी तुझ्या पातकी भुरग्यांक मोग सोबती मोगाळ बापा मोग सोबती बापा आमचे मोळे कितें बापा सावन आसा तें तुजें देखून जेजूक आमी ओपू
म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर्त मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा हो आमचो फारीकपण असो आनी वाकडणे सो याचना तूं दयेन मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजांतावन आमी सदां काळ तुजो मोग करूंक नेरमी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. ओय अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. वो नवो काळ सोडवोणे सो आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तू फावो ते मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर्तो. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओम सगळी तुकाचें. ओम सगळी तुकाचें. ओम सगळी तुकाचें. ओम सगळी तुकाचें. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचें. ओम सगळी तुकाचें. ओम सगळी तुकाचें. ओम सगळी तुकाचें. ओम सगळी तुकाचें. भावांनो भयणींनो पवित्र घडी आमी संभ्रमता. उडा आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी. हे घडयेक कितेंय आमी मागता खंडीत आमी घेता. सगळें आमचें जिवीत सुमयाच्या कुडी रक्ताक समर्पून आमी मागया. बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळ्यार हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bawarta song gutu pergetuya. Jisu melo, Jisu jiwan salah, Jisu nobian etolo. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वची वीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमा समेजता पवित्रत्म्यांतय एकठांय म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगाती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूता पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen. आमच्या सोडवंदराची आचना मतीन दवरून सोम्याक मानतात असलें एक खरें क्रिस्ती जिवी जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा मागून सोम्यान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलेल्या आमकां तशें आमची बदकां बगूस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिड्यांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदाका कोळतीने सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. किदार स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली. ही शिडीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर मुच्छे ते बाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या अत्रेकान हांव लाले आसा. दर्या तुका सेवच्या अंकराच्या जिवितांच्या प्रकाश तू सोपाक सर्गीच्या त्या जेवणा तुझ्या सोम्या
असा बस काळीच मोची कोण असा सोन्या तुझ्या येण्या अतिथेगान लारे असा तुका सेंच्या जिवितींच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभ संसाराच्या सोडवून दाता सोड म्हाका पाप काळीज मोची राखून आसा सोन्या तुझ्या येण्या अत्तेकान लारेवन आसा दुनिया तुका सेंच्या वाटू सोम्या बाचावेची बापा सरशी पावची वाढतो एक जिविताची सस्ती जिविताची काळीज मोची राखून आसा सोन्या तुझ्या येण्या अत्तेगान लालेवन आसा दुनिया तुका सेंच्या प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा सासनाच्या जेविताच्या जेवणान तूं आमकां ती घटाई मेळ्ळ्या हे जिणे गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें अमोलीक देणें सासणीक जेवे जोडूंक आमकां आदाराचें जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवे आसूं आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोट उपकार. एक प्रिया डिसोजा केम्मण 1000 रुपये, स्टेफन डिसोजा उडपी 600 रुपये, फ्लोरिन डिसोजा ब्रह्मवार 1000 रुपये, सिसिलिया डिसोजा नीलावार 500 रुपये, फ्रँकलिन मेनेझस कालमाडी 500 रुपये. दी मेघालया वेलंकनी साहेबणीच्या नव्यानं करूया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. ये भोव नितळी आवकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूचे भोव निर्मळ आवय जावं ससान जावन तुका विंसून काडली. देवपुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बगला देख वर्ता आनंद सो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परतून तुका दिवंक वा तूं आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अतिरिक्ता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार
ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदवून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर देवाची बागेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. नोवेनाची तेसावां ह्या परी आसात. MBBS सीट मेळोवंक आवय बापायक बरें करून पळोवंक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावंक मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता. CT स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येवंक कातीची पिडा गूण जावंक सिरांची पिडा गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक अस्थमा गूण जावंक थ्रोट पेन गूण जावंक शेळ कोंकली ताप गूण जावंक वायट सकत पयस वचोंक मेडिकल पास जावंक विजा प्रोसेसींग बेगीन जावंक वायट संवय वायट इश्टागात पयस वचोंक रिंगवोम गूण जावंक वाटेचे समस्ये पयस वचोंक बोटीचें बिझनेस बरें जावंक बरी सैरीक मेळोवंक पर्मनंट विजा मेळोवंक कुटुंबां शांती समाधान मेळोवंक राग पयस वचोवंक मन परिवर्तन जावंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक चिंतिल्लें काम पोंताक पावोवंक आमाल पियोवणें सोडोवंक बें पयस वचोन धैर्य मेळोवंक बरें काम फावो जावंक मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता. कॅन्सर पिडा गूण जावंक शेळ ताप कुंकली गूण जावंक गॅस्ट्रीक एसिडिटी पिडा गूण जावंक ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वचती पातयेनी ऊस हारोवंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो देवीक पोत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजान पेटयला सैमवर्ता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे यात्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा उभ्या गाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा उभ्या गाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वरच्या मोगान आनी भक्तेन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ते परजळांत वाडून दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्त तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागुलो उपकार आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक गदळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रस्ता सर्ग आणि संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोबदेस शिपावू थी सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमच्याय सवे आस. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्याक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगीच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोवनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लागी आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची
जशी तुवें भेट केली सेमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव येसुम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनाक आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगाच्या न्हू आतां बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे